Yes, sister. Praise the Lord, brothers and sisters in Christ. Yes. स्वर्गीच्या बापा पोताक पवित्र आत्म्यांक आर्गां मोहिमा वाक्कांनी बापा तुका आर्गां दिता दिन वाजता हे सोबे पासत आनीक एक सुमानान तुवें आमकां पोत्तून हे सोबींत एकठांय केलेल्या पासत आमच्या जण एकल्याच्या जिविताच्या देण्या पासत बापा तुका आर्गां दिता. तशेंच बापा तुका आर्गां दिता हे लायव्ह आयकतात तांकां आनी मागीर आयकतली तांच्याय जिविताच्या देण्या पासत दुनिया तुका आर्गां दिता. बापा आयज तूं भाव विन्संटाच्या तोंडांतल्यान उलयतलय हे ओतमीक जेवण जेवूंक आमी सगळीं हे सोबेन तयार जाल्या. बापा मोगाडा आमचो दर एक कुडीचो सांदो तूं आयतो कर. हे जेवण जेवून आमी दर दिसाचे घडयेक आमच्या जिवितांत पावलां मारतात तेन्ना जितल्या भाव भयणांक आमी भेटता तांकां जे जेवण आमी जेवल्या ती रूच आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जो कोण आमकां भेटता तांकां कित्याक दुनिया तुजें उतर म्हणटा जशें हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी दुसऱ्यांक करा. हेच करूंक बापा मोगाडा तुजी कृपा आमकां दी. बापा तुवें तुजी कृपा आमकां आदींच फुडें दिलेली आसा. आमकां बोड दी. जायते पावटी आमी आमकां भेटता तांकां हें तुजें उतर दिवंक आमी लोचता ओ कसलेय परिस्थिती पळोवन आमी फाटीं सरता. अशे तरेन आमी फाटीं सरना जावं पूण हे मोगान जशे परेन तूं आमच्या मोगान जें कितें आमकां जाय तें दिताय दर दिसाक आमी मागोन आसतना तेच भाशेन आमी जांकां भेटलेलीं आमच्या जिवितांत दर दिसाक तांकां हे जेवणाची रूच वांटूंक आमकां दोनूय तुवें फुकट हें देणें दिलां आनी जें कितें लिपोन आसा तें आयज तूं ह्या भावाच्या तोंडांतल्यान उलयतलय आनी तें आमकां उक्तें करतलें म्हणून आमी आदींच फुडें तुका आर्गां दिता हांव दिन वाजता. हें मागणें हांव कोता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. Amen. 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 Praise God. Argan Jezuk. देव बरे करू Jesus. बायल येसू कारका येसू कारका म्हणटच आमी आयज कॉमेस करचे आदी कोणाक गोवायकी हात दिवपाक 12 सीस आसले. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड बायलिजा जेजू कारका हांव एक धाकटी टेस्टिमनी दिता. जेजू सांग कारका sister. दिवं Oi, sister, सांग. ओय दी जेजू कारका. रिसेंटली मोर देन 1 वीक जातलें मुगेली एक नेबर यूके सान येयल्या सो मुगे फूल फॅमिली तिका भेटली ती येयल तेन्ना आनी हांव एकटेंच उरलोलें हांव तिका भेटोना सो बाय मिस्टेक अशें हांव तिका भेटलें आनी आमी हालो केलें एकमेकल्या आनी हांव मुगे ते दिसा लेट आमी एक्चुली वावरा वयताय अर्ली मॉर्निंग सो ते दिसा हांव लेट वचपा आहलें हो देवागे प्लॅन आसतलो देवा कारगां आनी तिका हांव भेटलें आनी आमी हालो केलें एकमेकल्या आनी ती म्हणपा ती असो वयताली घरा ती पोतून येयली आनी आपल्यागे बॅग ओपन केली तिणें आनी बॅगांतूं एक रिसीट काडला आनी म्हज्या हातीन दिलो तूं येत तेन्ना आपण म्हणपा लागली टेस्ट केल्या आनी हांवें तिका कांय विचारना ती म्हणपा टेस्ट केला हें मातशें तूं येत तेन्ना मुगेलें रिपोर्ट हाड जेन्ना तें मुगे हातीन दिलो तेन्ना हांवें सगळें तिगेलें हें कॅन्सील केलें एग्रीमेंट प्रेयर केली जे ती टेस्ट कोन्न येयल्या सगळे तिगेले रिपोर्ट नॉर्मल येतले आनी हांव ते हांवें ओपन देखून केलें ना तिगे रिसीट हांव घेवन गेलें कामासा येत तेन्ना इवनींग हांवें पिकअप केलो आनी इवनींग व्हरून तिका दिलो हांव आनी वयता आसतना मुगे घोव गेली आनी हांवें तेका दिलो घोवान ती खालो केले पोत्तून ती तेका म्हणपा लागली तूं म्हजी खबर घेयना हांव बरी ना आनी हांवें कांय म्हणोना सो हांवें म्हणलें हे आन्सर हांव जबाब मागीर दितलें हांवें म्हणलें हांव मागीर येयलें जाता आनी मातशें लागून तेन्ना आमी कामांसा येयलें म्हणून सो हांव मागीर तुका उलोवपा येयलें जाता ओके म्हणपा लागलें आनी हांव रिपोर्ट तिच्या हातीन दिलें आनी येयलें आनी आमी घाराक हांव फ्रेश जालें आनी पोत्तून घोव आनी हांव दोगांय गेलीं आनी हांवें तिका उतर शेअर केलें सो तीन म्हणलें हांव बरी ना तुका जायना सो ते घडयेक हांवें
देवागे उतरांतल्यान तिका शिकयलें. आमी कितें देवागे उतर म्हणटा जिवीत आनी मरण हांवें तुका दिल म्हणटा, तूं कितें विचून काडटा तें तुका मेळटा. सो देवा अर्गां तिका जायते उतराची सुजमणी दिल्ली आनी तिका सांगलें एश कोन्न तूं उलयनाका. जेन्ना तूं उलयता तेन्ना तुवें सगळें उमकें उमकें घडटा. आनी देवाक अर्गां तिगेलो शिकोवन जातकीर मागीर तेजेर रोजार केलें हांवें आनी आमी येयले आनी तेगेलो रिजल्ट सगळो नॉर्मल येयलो. सो देवाक अर्गां देवा कडेन जायना म्हणलोलें कांयच ना. तिगे सगळे रिपोर्ट जे 3 टेस्ट केल्ले ते रिपोर्ट नॉर्मल येयले. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. Praise you, जेजू Jesus. कारगा जेजू कारगा Praise you, Jesus. जेजू कारगा एकदम बरी जेजू कारगा. आणि कोण हा आनी एक टेस्टमनी दिवं ब्रदर. वय वय दी बाय लिजा जेजू कारगा. Jesus Karka. आयज मुगे दीस. थँक यू जीजस. Jesus. लास्ट मंथ न्हू एक भाव हांव भेटोलें. हो भाव अशें कोन्न आपल्यागे गांव सोन तो हिंगा आमगे गोंया येयला आनी तेका एक फामील आसोन नाहलोल्या भाशेन. सो तो रस्त्यार न्हिदतालो. सो पवित्र आत्मा म्हाका लीड करपालो हे भुरग्याक तूं कितें तरी हेल्प कर. आनी म्हाका कंटिन्युअसली मिन्स जायना मोकडे अंटील आनी अनलेस तेका हेल्प केले बगर म्हाका असो ताळ नाहलोलो. सो हांवें कितें आनी इट वॉज एंड ऑफ द मंथ आहलोलो. एंड ऑफ मिन्स 2-3 days आहलोले मंथ एंड जावपाक. हांवें काडलें तेका शॉपिंग केलें, थोडेंशें शॉपिंग केलें आनी रेस्ट जे मुजे हातीन कितें आहलोलें तें हांवें काडलें अमाउंट तेका एक हितून घायलें आनी दिलें. गो म्हणपा लागलो. हांवें तेका मुगे घोवा सांगिल्लें. तो म्हणपा तूं शॉपिंग कोणाक कोत्ता? तेका हांवें सांगलें अमकें अमकें मनशां हांव कोत्ता. तो म्हणपा हांवूय दिता. हांवें म्हणलें ना हांव म्हाका मुगे दिवपा जाय. ते तुगे तूं मागीर तुका जाय तेन्ना केन्ना दी. सो हांव म्हणलें हांव मुगे हें दिता आनी जें कितें मुको आहलोलें लास्ट एंड ऑफ द मंथ हांवें काडलें आनी ह्या भुरग्या हातीन दिलें. आनी विथीन 3 days हांवें एक्सपेक्ट करूं ना तो देवा अर्गां देव आमगे रिणां रावना. हांव दिन येयलें मिन्स दिलें तेका आनी विथीन 3 days देवान म्हाका जें कितें हांवें तेका दिलोलें न्हू तेज्यान ट्रिबल टायम्स म्हणटा तेका देवान म्हाका पोत्तून ते मुगे हुटीन घायलें. तामोन चिपोन म्हणटाय तेश कोन्न. सो देवाक अर्गां जेजू कारगा आनी जेजू एश कारगा. कोन्न जायते इज नॉट अ फर्स्ट टायम म्हळ्यार जायते फावटी देवान एश कोन्न आमगे जिवितां हें केलां. सो देवाक अर्गां. थँक यू जीजस. Thank you, जेजू Jesus. कारगा जेजू कारगा. बाय लिजा जेन्ना तुवें आतां ही गोवायकी दिली तुवें सांगलें की तुजो गो म्हणून लागलो हांव दिता, तूं म्हणून लागली दिता. हांवें पयले फाटी ही गोवायकी आयकल्या की गो म्हणटा हांव दिता, बायल म्हणटा हांव दिता आनी मागीर बायल म्हणटा तूं आतां दिनाका हांव दिता. पूण जें भितरल्यान मोगान भायर सोदता तो देव आमच्या रिणान केन्नाच रावना. केन्नाच रावना. ताणें आमी कितले फाटी आमी हो चिंता की कोण आमकां इगोर्जेन आमकां पाद्री म्हणटलो आल्तार आसतना बाबा आमकां हें करूंक जाय तें करूंक जाय पेंटींग करूंक जाता नातालांची परब येता हें करूंक जाय तें आनी जेन्ना एपील जाता आनी आमी दिता तें दुसरे भाशेचें. पूण जेन्ना आमी आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयता आमकां पवित्र आत्मा आमकां भितरल्यान सांगता आनी आमी आतां तें मोगान दिता. आतां जावन आसा तें कसलें बी तें बेश्टें ऑर्डिनरी बी न्ही तें आतां एकदम हायब्रीड बी. त्या भाशेन आमचे बाय एलिजान आतां गोवायकी दिली. तिणें कोणें मागलेलें तिका ना. तिणें पळयलो की ह्या भुरग्याक गरज आसा म्हणून आनी जेन्ना तिणें तें मोगान दिलें पळय 3 दिसांनी तिका मेळ्ळें. आमी दिना आमकां मेळपाक पूण जेन्ना आमी काळजांतल्यान दिता मोगान दिता देव तें पळयता की आमी मोगान दिला म्हणून. आनी तो देव आमचो जो इतलो विश्वासी आमकां सदांच तिब्रात आनी 10 पावटी 5 पावटी 7 पावटी कितले फाटी देव आमकां दिता. वय की ना.
Yes, brother. True, true. लुकाचो 16-20 वोड 39 लूक 38 लुकाचो 16-20 वोड 38 म्हणटा चेपून दामून तो आमकां दिता जेन्ना आमी दिता कशी मोगान दिता जेजू कारगा जेजू कारगा प्रेज गॉड जेजू कारगा आणि कोण हा गोवायकी दिवपाक जेजू कारगा शिकोण करूया ब्रदर प्लीज गॉड Well, we can start, no? Yeah, but there's no this also recap. जेजू कारगा आणि कोण हा गोवायकी दिवपाक तुम्ही जाणो की आम्ही या दिसांनी कालच्या बुधवारा दीस त्याच्या पयलीं बुधवारा दीस आमी शिकलेले आहो की जेन्ना आमी मागणे करता कशे भाशेन आमी मागणे करूंक जाय जाणो कशे भाशेन आमी मागणे करूंक जाय कोण म्हाका सांगूंक शकता आमी मागणे करता कशें सायबा म्हाका हें दी तें दी ही पेकोणी दी ती पेकोणी दी पूण आमी खरी मागणे कशें करूंक जाय अर्गांचे मागणे थँक्स गिविंग आर्गांचे मागणे करूंक जाय जेन्ना आमकां कितें जाय गरज आसा खरें म्हणल्यार तो आमच्यो सगळ्यो गरजो पयल्योच जाणो होय की ना होय ब्रदर आमी मागच्या आदी देव जाणो आमच्यो गरजो कितें त्यो म्हणटच जेन्ना आमी मागण्यांनी येता आमी देवाक वाखाणणी दिता दिनवासता ताका मोहिमा दिता होय ती गरज आमकां गिव प्रेज एंड थँक्स गिविंग टू गॉड हें गरजेचें पूण खरें म्हणल्यार जेन्ना आमी दिनवासनी आर्गां वाखाणणी हें सगळें केल्या उपरांत तेन्ना आमचें मागणें कसलें आसपाचें आमी कितें म्हणूंक जाय देवाक कितें गरजेचें आमकां देवाची खुशी कितें ती देवाची खोशी कितें ती आमी देवाक विचारूंक जाय सायबा हांवें तुका कितें केल्लें हांव जाणा तुवें म्हाका सगळें केलां म्हणून हें मेज तोयार दवरलां जेन्ना जेजू खुर्सार मरचे आदी ताणें म्हणलें बापा सगळें सोंपारलें म्हणजे कितें जी आळकोळ आसली आमकां सुर्गीच्या राज्यांतलें जें मेळोंक जाय आसलें तें आमकां जी आळकोळ आसली जे ब्लॉक आसले जेजून तें फारीकपण खुर्सार दिवन आतां सगळें काबार केलें म्हणजे सगळें सोंपारलें म्हणजे आतां आमकां कसलीच आळकोळ ना देवाच्या राज्यांतलें सगळें आमकां मेळपाक आयकता तुमी बाब होय ब्रदर होय हांव तुमकां एक उदाहरण दितां समजा आमकां कोणें काजाराक आपयलीं आनी आमी काजाराक आपयलीं जाल्यार आमकां फकत थंयसर त्या न्हवरे आनी त्या व्हंकले कडेन आमी वचोन थंयसर ताका फकत हात दिवन ताका गिफ्ट दिवन आमी घरा येता आमकां एक्सेस मेळटा सगल्या कडेन वय की ना स्नॅकाक बार्रा कडेन बुफेक मागीर दास जाता थंयसर डंग डुंग सगल्या कडेन आमकां कितें मेळटा एंट्री मेळटा वय की ना होय ब्रदर म्हणटच जेन्ना आमकां आमंत्रण मेळटा त्या काजाराक आमी जाग्यार वचोन बसता थंयसर आमकां स्नॅक मेळटा मागीर आमकां डान्स करपाक मेळटा मागीर बार उक्तो जाता मागीर थंयसर बुफे आसता सगल्या कडेन जें थंयसर तयार जालां आमकां थंयसर एंट्री मेळटा तेच भाशेन जेन्ना म्हाका ही सजमणी मेळटा की जेजून सगळें सोंपारलां आनी म्हाका ती एंट्री दिल्या देवाच्या राज्यांत सगळें मेळपाक आतां म्हाका गरज
देवाक म्हाका सांगपाक सायबा म्हाका हें जाय, म्हाका बार्राकोडे वचूंक जाय, म्हाका ते जेवणाक वचूंक. तो म्हणटा तुका एंट्री मेळल्यार तुका जें जाय तें व्हर. होय की ना? होय. कित्याक ताणें आमकां आपल्या पुताच्या काजराच्या दिसा आपयला न्हय. पुताचें काजर सदांच आसता. कित्याक तो देवाचो पूत आमचे भितर जियेता. आमची कूड जाल्यार पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हणटच म्हाका आतां कांय फाल्स ना. पूण जेन्ना हांव मागण्यांनी देवा कडेन येता, आतां हांव देवाक म्हणटा सायबा हांव जाणा तुवें म्हाका सगळें दिलाय. म्हज्या हातान ना जाल्यार हाचो अर्थ न्ही की म्हाका दिवंक नाय. भावार्थान हांव जाणो की तुवें म्हाका दिलाय म्हणून हांव फकत तुका आर्गां वाखाणण्यां दिनवास दितां. आनी जेन्ना हांव ती सजमणीन घेवन ते आर्गां वाखाणण्यां दिनवास दितां, ज्या भाशेन आमचे बाय एलिजान म्हणलें आतां आमी फकत आर्गां वाखाणण्यां दिनवास दितां. हांव जाणो तें म्हाका मेळ्ळें म्हणून. पूण आतां हांवें देवाक विचारूंक जाय सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय? तुवें म्हाका इतलें केलाय. हांवें तुका कितें केल्लें जाय? तुजी खोशी म्हज्या जिवितांत कसली खोशी आहा तुका? कित्याक तुवें म्हाका रोचलाय? कितें जावन आसा तुजी येवजण म्हज्या जिवितांत? देव आमकां आपली येवजण आपली खोशी तो आमकां सांगता. तो आमकां सांगता. कित्याक आमी ताका प्रश्न विचारता. पूण आमी ताका कितें जाय आसलें तें आमी केन्नाच ताका सांगिना. आमी ताची खोशी करपाक पावतले हांव गाय? ना. केन्नाच ना. केन्नाच ना. म्हणून आमचें आख्खें क्रिस्ती जिवीत जावन आसा कसलें? देवाक फकत भिकाऱ्या भाशेन मागपाक हें दी, तें दी, हें दी, तें दी. ना. आमचें आख्खें क्रिस्ती जिवीत जावन आसा एक जैतिवंत जिवीत. कित्याक जेजून म्हाका सगळें घडोवन हाडलां. सगळें काबार केलां. सगळें तयार दवरलां. आतां म्हाका जाय गरज फकत जेजूक सांगपाक जेजू अजून तुज्या हातान मेळोंक ना जाल्यार म्हाका तुवें सगळें तयार केलां जाल्यार हांव कसलीच काळजी घेना, हांव कसलोच हुस्के घेना. कित्याक हांव जाणो तुवें म्हाका दिलाय म्हणून. सगल्यो म्हज्यो गरजो पावयल्या म्हणून. आतां म्हाका फकत जाय एक दीस तुजे बरोबर सासणाचें सूख भोगूंक जाय जाल्यार तुवें म्हाका कित्याक येवजल्यार तुजी खोशी कितें जावन आसा? तुवें कसली येवजण केल्या म्हजे पासून ती म्हाका दाखय. तूं म्हाका शिकय. आनी तो आमकां जेन्ना शिकयता आनी दाखयता आतां आमकां कसली गरज आहा फकत तें पाळपाक, तें करपाक. जितलें आमी कोत्ता ताची खोशी कोत्ता तितली आमची जबाबदारी तो वाडयता. आमकां आतां आजून पासून तो एक अथॉरिटी दिता. म्हाका दिसता हांव जेन्ना शिकयता म्हाका दिसता आयची शिकवण हाचेरूच करया. कित्याक आयचें शिवर्थमान जावन आसा जें हांव उलयतां ह्या ताचेरूच आहा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेन्ना आमी मागण्यांनी देवा कडेन येता आमी कसले मागणे करूंक जाय? सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय? हांव जाणा तुवें म्हाका सगळें केलाय म्हणून. तुवें म्हाका सगळें केलाय तें हांव जाणा ऑलरेडी. जेजू कारगा. जेजू कारगा. तुस कोण आहा भलायकी दिवपाक? कोण ना? आनी कोण ना? ना मुस्ता. होय. बाय फातिमा सांग. ना मुस्ता म्हणटा. प्रेज गॉड. तुझ्या भयणीनो आयज थान आमचे मागणे आमी बदलुया. कित्याक आयज थान आमी देवाची खोशी करपाक आमी सुरवात करुया. कित्याक देवाक जाय आमी ताची येवजण केली. होय की ना? आनी जेन्ना आमी मागण्यांनी ताका विचारता हांवें कितें केल्लें जाय आनी तो म्हाका सांगता आनी हांव तें कोत्तां आमची व्हडल्यो व्हडल्यो भलायकी आसतल्यो. व्हडल्यो भलायकी आसतल्यो. आमी केन्ना आमी वचपाचें ह्या आयतारा दीस
आमी पानिनोन वचपाची हा. तुम्ही होय. जाणो पानिनो खंय आहा ते? हय म्हाजे वाडा आहा. माझी पानिनोन 3:30 ते 6 पर्यंत आमी आमकां आमंत्रण मेळ्ळां तिजो देवाचें उतर शिकोवपाक. Praise God. का तुम्ही कोणे पोस्टर बी पळयला? होय ब्रदर. Yes, brother. जेजुकान. म्हणटोच सुमार 8-10 दीस पयलीं हं. ही आमची भयण कोण आहा तें नांव कितें? विसरलो नांव तिचें कितें तें. Sister Zinia, Joninia? शर्मिला Shadmila. तिची भयण शर्मिला वय तिणें म्हजे कडेन उलोवंक ना, ती म्हज्या मिसेसा कडेन उलयली. आमकां जाय तुमी थंयसर शिकयल्लें. आमी चिंता कित्याक सोमारा दीस आमी पुना वचपाची हा, कित्याक म्हाका पुना थंयसर आमचो पुताचें कितें इंटर्नशीप आहा. सोमारा दीस वचत जाल्यार आमकां टायट प्रोग्राम जातलो. म्हणटच आयतारा दीस म्हणजे सकाळीं हांगा आहा सेंट जोसेफ चॅपल हांगा नॉर्थ गोवा. दोनपारा आहा थंयसर साउथ गोवा पानिनो. फुडल्या दिसा सकाळीं 9 वरांचेर मदर टेरेसा आहा. आनी सांजचो आमचो क्लास जाले उपरांत बस धरून आमकां पुना वचूंक जाय. पण आमी चिंतलें, सगळें चिंतलें. आनी जेन्ना म्हाका हें आमंत्रण मेळलें की हांव पानिनोन शिकूंक जाय, हांवें देवाक म्हणलें, सायबा फ्रॉम नॉर्थ गोवा हांव साउथ गोवा येता. तिचो 2-3 वरां शिकयल्या उपरांत म्हाका दिसता थंयसर कोणाची तरी गरज आसतली. म्हाका मातशें तूं म्हाका सांग, म्हाका दाखय खंयसर आमच्यान थंयसर आनीक देवाचें उतर शिकोवंक जाता. कित्याक आमी 3 ते 6 6:30 पर्यंत गेलीं जाल्यार ताचे उपरांत आमी ते वाटेन आहा. म्हाका मातशी एक जागो दाखय, आमकां कितें तरी कोणाक शिकोवपाक, कोणाक कावन्सल करपाक, कितें तरी थंयसर ते वाटेन आनीक करपाक मातशी म्हाका एक वाट कर. आनी हांव हे 8 दीस हांव अशें मागणें करतालो. तुवें हांवें तुका कितें केलें, ज्या भाशेन आमी सांगता न्हय, हांवें तुका कितें केल्लें जाय. म्हणटोच काल दोनपारच्या वेळार आमचो एक तो पुनाचो येता, म्हज्या काजनाचो काजन. पूण ती 10 दिसांक गोंया आयिल्ली. ती म्हणून आमची तुमच्या घरा येता म्हणून या जेवणाक यात. आनी 1 वर आमच्या जेवणाचें जावच्या पयलीं म्हाका एक फोन कॉल येता. आनी ती बायल म्हणटा, आमी म्हापशा आहात पूण तूं आमी तुका वळखता, कित्याक आमी जेन्ना कॅनडा गेल्ल्यान तेन्ना आमी तुका गाडयेन पावयलें. हांवें म्हणलें वय वळखता तुमकां वळखता. पूण ती म्हणलें आमकां तुमकां मेळोंक जाय. म्हणलें ये नो प्रॉब्लेम ये. ती येता आनी तिजो कितें प्रॉब्लेम आसलो तिजो, ती मडगांवां रावता, कुडतोरी गांवांत रावता. पण ती म्हणून आमकां असो प्रॉब्लेम आहा आनी आमकां जाय तुवें आमच्या घरा येवन आमच्या चलयेक कावन्सलिंग करपाक. आनी हांव म्हणटा, सायबा तूं इतलो विस्वाशी आमच्या थोड्या मागण्यांनी. हांव मडगांव येतालो आनी आतां कोण येता म्हणटा तिजो कावन्सलिंग करपाक. हांवें ताका सांगलें, फकत कावन्सलिंग कित्याक करूं, तुमी मातशी आख्ख्या फॅमिलीक एकठांय करात. आनी 8 जाले उपरांत सुमार आतां 6:30-7 पर्यंत जायत जाल्यार कुडतोरी अर्द्या वरान पावतलो. थंयसर म्हाज्यावर जाता. आमच्यान 8 कमेस करूंक जाता. आनी थंयसर 12 पर्यंत 1 पर्यंत म्हणून वय बरी आयडिया. आनी सगळे फॅमिलीक थंयसर आमंत्रण दिलां. आनी आयज सकाळीं म्हाका फोन करून म्हणटा, सगळी तयारी जाली आख्खे फॅमिलीक, कित्याक आमी कॅनडांतल्यान येयल्या म्हणून ती आमकां मेळपाक येतली. आमी हांगा सांगल्यान आमच्या घरा यात म्हणून, आनी आमी तुज्यान आमच्या आख्ख्या फॅमिलीक उतर शिकोवंक जाता. तें जालें. आनी जीं कोण पुण्यांतलीं काजनां येयल्लीं, हांव ताचे कडेन उलोवंक लागलो. अरे आमी आतां पुण्यान येवपाची आहा, सोमारा दीस सुटपाची आहा आनी मंगळार दीस आमी पावतले. तो म्हणूंक लागलो, म्हजो पॅरिश प्रिस्ट, म्हजो एकदम बरो फॅमिलीचो आमीक तो आमचो. हांव ताचे कडेन आतां उलयता आनी ताका सांगता तुका आनी ऑपॉर्च्युनिटी मेळता वा ना शिकपाक. कित्याक तुमी 2 दीस आसतले. आमचो रितीर आसतलो बोमाई 2nd and 3rd of December.
आम्ही वेता 27 तारखेक 28 पावतले 28 29 30 3 दीस आम्ही पुण्या आसतले 30 तारखेर आम्ही हांगा वयतले बॉम्बे म्हणून तो आपल्या पॅरिश प्रिसा कडेन उलयता पॅरिश प्रिस म्हणटा म्हाका कॉल करता म्हणटा म्हाका थोडे दीस दिल्या पूण प्रॉब्लेम नाका नो प्रॉब्लेम काउन्सिला कडेन उलयता जे आतां पाद्री कडेन उलयता आनी तुका हांव अरेंजमेंट करता एक दीस 2 दीस नाजाल्यार एक दीस तरी करता 29 आमी कितें एक सेशन करुया आमच्या इगोर्जेन पळय भाव भयणीनो काय बरे भाशेन देव वाट करता काय बरे भाशेन आमी फकत आमच्या पुताक थंयसर सोडपाक कित्याक तो आतां 4-5 म्हयने थंयसर इंटर्नशीप करतलो तो रावतलो थंयसर ताका जागो थंयसर रावपाक आनी आमी चिंतलें बरें हें काम जातलें पूण आतां आनीक 2 दीस आसतले आमी कितें करुया जागो मेळपाक आमकां एक फावटी आमी देवाचें काम करपाक आमी चिंतता देवान आमकां ऑलरेडी वाट दिली आनी कितें जालें हें चिंतलां म्हणून म्हज्या पुताचो एक फ्रेंड जो बारेन आसतलो तो पुण्या शिकता तो ताका सांगता म्हज्या पुताक तूं कित्याक सोदताय तूं ज्या जाग्या कडेन काम करतलोय तें फकत 10-15 मिनटांची वाट तूं आमचे बरोबर राव भाव भयणीनो भाव भयणीनो हांव विचारता हांव वेता ताका सोडपाक हांव चिंता आतां ताका सोडपाक गरज ना देवान वाट केल्या ताका तिचो ताच्या आमिगा कडेन रावपाक आनी तिचो पाद्रीन वाट केली आमकां तिचो देवाचें उतर शिकोवपाक आमचो देव इतलो विश्वासी आमचो देव Hallelujah. Thank you, Jesus. आमी चिंता की देव म्हाका कितें दितलो आमी चिंतूंक जाय सायबा हांवें कितें केल्लें जाय आनी देव काय बरी वाट करता आमचो वेळ कशे भाशेन आमी सारूंक जाय तो वेळ काडटा आनी सगळी तयारी करता जेजू कारका प्रेज गॉड Thank you, आमचें Jesus. काम तो करता आमची गरज कितें आहा ती तो पयलोच जाणो वय की ना ओय आमची गरज आसली पुताक तिचो जागो मेळपाक तो फ्रेंड म्हणटा तो आमचे बरोबर आतां पाद्री वाट करता म्हाका तिचो उतर शिकोवपाक आनी कोण काउन्सिलिंग आपयता आनी कोणाच्या घरा आनी एक प्रोग्राम जाला एकाच्या घरान जालो एक इगोर्जेन जालो त्याच्या उपरांत बॉम्बे वयतकच तिचो एक दीस पावता फुडें आनी एक प्रोग्राम आनी मागीर 2 दीस फूल डे रिटीर आहा काय बरे भाशेन आमचो देव सगळी तयारी करता आमी फकत ताका विचारूंक जाय सायबा हांवें कितें केल्लें जाय इतलो मोगाळ देव जेन्ना हांव चिंता की आमी आमच्यो गरजो देवा कडेन पळय आमी जेन्ना मागणी करता आमी देवा कडेन मागणी कित्याक करता सायबा आर्गां तुका बरो दीस दिलो हें सगळें जाय सायबा तुका आर्गां दिता तुज्या गायांनी हांव बरो जालो हें बरें आहा जें आमकां गरज आहा ती गरज आमकां म्हज्या भाव म्हज्या भयणीनो देवाक हो प्रश्न विचारपा सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय कितें येवजिलाय तुवें म्हाका हांव म्हणना की आमी देवाक विचारूंक जाय सायबा खिचर हांवें देवाचें उतर परगट करूंक जाय खिचर म्हाका वाट करताय होच प्रश्न न्ही जेन्ना देवा कडेन तूं मागताय सायबा हांवें कितें केलें सदांच म्हणचो ना अरे बाबा हाचे कडेन वच तिचो देवाचें उतर पळ प्रेगादोर जा प्रिचर जा हें कर तें खूब वस्तू आहा करपाक थंयसर वचून तांकां मेळ तांकां बोगोस तांकां आदार कर जे भाशेन आमचे बाय एलिजान म्हणलें कोणाक गरज जाल्ली तिचो तांकां गरज दिली तांच्यो गरजो पावयल्यो देवाक ताणें मागणें केल्लें काय तिचो आर्गां वांकडणी न्ही नासल्यो देवान त्या भुरग्याचे मागणें आयकलें आनी आमचे बाय एलिजाक थंयसर धाडली देवान त्या भुरग्याची गरजो तिचे वरवीं पावयल्यो कितल्यो वस्तू आमच्यान करूंक जाता जेन्ना आमी देवाक विचारता सायबा हांवें कितें केल्लें जाय जेन्ना आमी म्हणटा हांवें कितें केल्लें जाय तो सदांच म्हणचो ना अरे वच त्या घरा कडेन आनी देवाचें उतर मार्कुसाचो शुवर्तमान मार्कुचें लुकाचें जुआचें सान पावलुचें हें सगळें सांग ना तो तुका सांगीत बाबा थंयसर वच आनी तुज्या जिवितांत कितें देवान केलां तुजी गोवायकी तितलीच दी आनी मातशें इल्ले लाडू नेवऱ्यो करून मातशें बांदून दी पूण तुजी गोवायकी दी पूण आमी विचारता हांगा ताका आमी विचारता आनी भाव भयणीनो आयज तान
हांव पोत्तून म्हणटा हे 3-4 सुमान म्हाका दिसता तेच रेंटेड अटेंग हांव करीत आहा. No, brother. आमी मागणें कशें करूंक जाय? सायबा हांवें तुका कितें केलें? सायबा हांवें तुका कितें केलें? हे जावनी आमचे मागणे. सकाळी दनपारां सांजचे रातीक, सकाळी दनपारां सांजचे रातीक. सायबा हांवें तुका कितें जालें? तूं फकत विचार ताणें तुवें कितें केल्लें जाय? तुज्यो सगल्यो गरजो तो पावयतलो. सुपर नॅचरली पावयतलो. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Arkanjisuk. जेजू कार्य. इतलो मोगाळ देव. आमी केन्ना पळयलें एका पाय मांयक आपली भुरगीं तांकां भूक लागल्या इस्कोलाची आयिल्ली. पाय मांय चिंता अरे बाबा ही भुरगीं येयल्या आनी तांकां बसोन मांय टीव्ही पळयता. मांय सगळें सोडटा, सगळें जेवण तयार केलां. भुरग्यांचे बॅग घेवन आपल्या खांदार घालता म्हणून भुरग्यांनो हात धुवात, जेवण तयार केलां. तुमकां दिसता आमची माय आनी पाय आमी माय पाय माय जाल्यार आमी देवान इतली मोगाळ आसात? ना. No. देव जावन आसा इतलो मोगाळ ताणें सगळें तयार केलां, पयलेंच तयार केलां आपल्या पुतावर. पूण आमी ताका विचारुया सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय? तुजें राज फुडें सरपाक हांवें कितें केलें? आमेन. Amen. Amen. येसू कारता. Jesus Christ. तर जेन्ना आमी शिकवण दिली कोण तरी हे मागणें करीत आहात कोणाक देव अशें उलयला हांवें तुका अशें केल्लें जाय अशें केल्लें जाय कोणाक गोवायकी दिवपाक जाय कोणाची गोवायकी हा अशी उपकार करून तुमची गोवायकी द्या नातर तुमी म्हणत आमी अशें मागणें कॉमेस करूंक ना अजून पासून आमी आमचे मागणे अशें आहात आमचे मागणे कितें इंग्लिशीन म्हणटा गिमी 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 माय नेम इज जिमी My name is not Jimmy. My name is Vincent. Vincent. आयबा हांवें कितें केल्लें ताणें सगल्यो गरजो पावयल्यो सगळें मेज बुफे तयार केल्या ताणें म्हाका आमंत्रण दिलां सगळें तयार दवरलें पूण म्हाका जाय ताजी खोशी करपाक आमेन Amen. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आयज थान आमी एक थाराव घेवया कोणी तुम्ही 5-6 जाणां जी येतात एकदम विस्वाशी पयली हांव सदांच म्हणटालो हे आमची भाशेच्या क्लासीक आमी कितलीं जाणां आसतालीं 25, 30, 35 खूब लोक येतालो मागीर आमी म्हणलें आतां ही जी गोवायकी आमी दिता हें दुखता तें दुखता ह्यो गोवायकी आमी सोडया आतां आमी गोवायकी अश्यो दिवया सायबा तुवें आमी विचारलें तुका हांवें कितें केलें आमी गेलीं देवाचें उतर फॉरवर्ड केलें अशी गोवायकी दिली हांवें केलें आनी आतां आमी येता जे भशेन ते शीस परतून येयल्या न्हू सायबा आमी सैतानाक सकयल पडटा तो पळयला आमी अजापां पळयलीं लोकांक इतलें तुका तुजें उतर मानलें इतलीं अजापां जालीं आमची खबर सांगिना पूण आमचे वरवीं देवान कितें केलें तें आमी सांगता ही जावन आसा आमची गोवाय जेन्ना आमी अशें प्रॉमिस केलें सांगपाक आमकां नाका हे क्लासी घेवपाक आमकां जाय फकत आमची म्हाका हें दुखतालें म्हाका पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळ्ळी म्हाका अशें जालें म्हाका तशें जालें म्हज्या घरकाराक आतां गल्फाक जॉब मेळ्ळो आतां ताची सॅलरी वाडली असल्यो गोवायकी जायल्यो आमकां असल्यो गोवायकी दीत जाल्यार आमी 5-6 म्हयने 1 वर्स 2 वर्सां आमी व्हड जाता आमी किंडर गार्डना अजुनूय आहात आमी जाता आमच्यो गोवायकी कश्यो आसूंक जाय सायबा हांवें कितें केल्लें जाय आनी म्हजे वरवीं पवित्र आत्म्या उदेशी हांव वचून देवाचें उतर परगट करता जें देवान सांगलां तें करता जेन्ना हांव देवान सांगलां तें करता देवाच्या राज्यान सदांच वाडत वता वाडत वचना
वाटता देवान म्हाका कितें सांगलां तें हांव करीत जाल्यार देवाचें राज वाडचें ना. वाटतलें. वाटता ब्रदर, वाटता. वाडटलेंच. तर आयज आमी आयच्या दिसाच्या शेवटतमानाचेर आमी नियाळ करता. जेजू कारगांव. जेजू कारका. बरें, बाय फातिमा, होय ब्रदर. कोणाक गोवेकी दिवपाक आयज कितें रिकॅप हा? ना ब्रदर. प्रेज गॉड. रिकॅप ना? बरें. आमी आयचे शेवटतमान जावन आसा लुकाचो 19वा विस्वर वोड 11 ते 28 पर्यंत. लुकाचो 19. भांगरा नाण्याची वेपार. हांव आयज 4 वरांचेर ह्या शेवटतमानाचेर शिकयतालो आनी थिंचोर इंग्लिशीन म्हणटाले द पॅरेबल ऑफ द 10 पाउंड्स. म्हणून हांगा कोण युकेचो हा? हांगा कोण ना युकेचो? जेजू कारगांव. पळय, थिंचोर युकेचो लोक येता म्हणून थिंचोर 10 पाउंडची वोपार देव शिकयतालो. हांगा सगळ्यांक आमच्या भयणांक भांगराची बरी भांगराचो मोग हा. देखून आयज भांगराच्या नाण्याची वोपार घालता देव. पळय, इतलो बरी जाता. थिंचोर पाउंड म्हणटा, हांगा भांगरा नाण्याची वोपार. जेजू कारगांव. जेजू कारका. प्रेज गॉड. इंग्लिश क्लासीन 10 पाउंड्स. तिचो 10 पाउंड जाले, एक एकल्याक एक पाउंड दिलो. हांगा आमचे भाशेन आमी वाचता तेन्ना एक एकल्याक एक भांगराचो नाणो दिलो. प्रेज गॉड. जेजू कारगांव. जेजू कारका. बरें, वाचुया. 11 ते 28 पर्यंत. पहिले आमी शेवटतमान वाचुया, ताचे उपरांत ताचेर नियाळ करूया. ओके. जेजू कारगांव. जेजू कारका. लोक हे आयकोता आसतना ताणे आनीक एक वोपार सांगली, कित्याक तो जेरुसाल्याक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राज्याची वेगींच प्रकाशनी जातली म्हूण ती समजताली. म्हणटच ताणें सांगलें, कोण एक उंच कुळयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे. म्हणटच ताणें सांगलें, कोण एक उंच कुळयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देशांत गेलो. आपल्या 10 सेवकांक आपोवन हाडून तांकां ताणें 10 भांगरा नाणे वांटून दिले आनी म्हणलें, हांव परतून येसोर हें घेवन वेपार धंदो करात. ताचे गांव भाव ताका जोळटाले आनी ताचे फाटल्यान तांणी निरोपी धाडून अशें सांगलें, हो मनीस आमचो राजा जाल्लो आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या सेवकांक ताणें दुडू दिल्लो तांतल्या जोण एकल्यान कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो तें पळोवंक ताणें तांकां आपोवंक लायले. पयल्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या एका भांगरा नाण्यान 10 भांगरा नाणे जोडले. ताणें जबाब दिलो, शाब्बास, बऱ्या सेवका. इल्लेशे वस्तू तूं विस्वाशी जालोय देखून हांव तुका 10 नोंगराचेर अधिकार दिता. आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुज्या एका भांगरा नाण्यान 5 भांगरा नाणे जोडले. आनी हाकाय ताणें म्हणलें, आनी तुका हांव 5 नोंगराचेर अधिकार दिता. मागीर तिसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनया, तुजो भांगरा नाणो हो पळय आसा. एका रुमालाक बांदून हांवें तो कुशीन दवरलोलो, कित्याक म्हाका तुजी भिरांत आसली.
तर तूं खोर मनीस, तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलून व्हरताय, आनी तुवें वोंपूंक नाय तें तूं लुवून उबारताय. राजान ताका जाप दिली, आरे नॉश्ट्या चाकरा, तुजींच उतरां दवरून तुजेर हांव कास्तीचें फोरमोण मारतां. हांव खोर मनीस, हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलून व्हरतां, आनी हांवें वोंपूंक ना तें हांव लुवून उबारतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें बँकेंत कित्याक घालो नाय? परत येवन कोलांतरा सयत हांव तो घेतो आसलो. आनी तूंय आसलेल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कोडचो तो भांगरा नाणो काडून घेयात, आनी 10 भांगरा नाणे आसात ताका तो दियात. आनी तांणी ताका म्हणलें, धोनया, ताचे लागीं 10 भांगरा नाणे आसात मू. तर हांव तुमकां सांगतां, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीकूय मेळटलें, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागचें आसा तें काण घेतले. पूण हांव तांचो राजा जाल्लो नाका आसलेल्या त्या म्हज्या दुस्मानाक हांगासर हाडात, आनी म्हज्या दोळ्या हुजीर ताचो जीव काडात. जेजू कारगांव, जेजू कारगा. जेजू कारगांव. तर म्हज्या भयणीनो, आमी इकराय वर्ड पोत्तून वाचूया. इकराय वर्ड पोत्तून वाचूया. पळया कितें म्हणटा. लोक हें आयकोता आसतना ताणें आनीक एक गोपार सांगली, कित्याक तो जेरुसलेमाक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राजाची वेगीच प्रोकासनी जातली म्हूण ती सोजमताली. आमी बारीक आयकात, बारीक आयकात. इस्रायली पोरजेचो लोक, तांची सोजमणी कितें आसली जाणय? तांची सोजमणी आसली की जेन्ना हो मेसाया येतलो, तेन्ना तो कितें करतलो? तो इस्रायली पोरजेक सुटका दितलो. कित्याक रोमा शारान तेन्ना इस्रायली पोरजेचेर कब्जा घेतलोलो. ज्या भाशेन तुमी जाणो, आमच्या गोंयांत कोण इतलीं वर्सां कोण आसलो हांगा? पुर्तुगेज आसली, होय की ना? होय ब्रदर. आमचे इंडियन कोण आसलो? ब्रिटीश लोक आसले, ब्रिटीश. होय की ना? होय. आनी ताचे उपरांत आमी म्हणटा इंडिपेंडन्स डे, 15th ऑगस्ट इंडिपेंडन्स डे, 19th डिसेंबर, फुडल्या म्हयन्यान 19th डिसेंबर म्हणटा लिबरेशन डे, होय की ना? होय ब्रदर. म्हणटोच हो लोक जो आसलो इस्रायली पोरजेचो, तांची सोजमणी अशी आसली की रोमा शाराचो हो म्हणटा तो एम्परर, हो तो जो कोण हुकूम चलयतालो, ताका भायर उडोवन आतां मेसाया एक राजा जातलो आनी तो आतां इस्रायली पोरजेचो कारभार चलयतलो म्हणून ही सोजमणी त्या लोकांक आसली. म्हणटच आतां जेजू संवसारान हा, जेजू देवाचें उतर शिकयता, जेजू आतां मिलाग्री कोत्ता, जेजू आतां पेकोणी दिता लोकांक, जेजू अजापां करता. आनी कितें सोजमतात तुमी भाव भयणीनो, भयणीनो? लोक वजारांनी जेजू फाटल्यान लागता. म्हणजे आतां जेजू व्हडलो लिडर जाला. जेजू आतां व्हडलो लिडर जाला. आनी इस्रायली पोरजेचो लोक जेजूक आतां कोणाक ताका कितें करूंक सोदतात? आपलो राजा करूंक सोदतात. जेजूक इस्रायलीची पोरजां जेजूक एक राजा करूंक सोदतात. आनी जेन्ना सगळो लोक जेजू फाटल्यान वेता, तुमकां कितें दिसता? रोमा शाराचो लोक, हेरोद पादशाचो लोक, जो रोमा शारान तांकां चलोवपाक हुकूम दिल्लो, और हे फारिजियो लोक जे आतां लोक ताचो धर्म सोडून, सगळी तांची सिनोगेग सोडून ते जेजू फाटल्यान प्रायर आयकतात, दोंगरांनी आयकतात, तांकां सोडटात. आतां हेरोद पादशाच्या लोकांक आतां जर भिरांत आसता, हे
सगळे लोक आता जेजू फाटल्यान धांवता. फारिझेव म्हणटा सगळ्या लोकांनी आमकां आमचो धर्म सोडला, आता हे सगळे हे कितें म्हणटात ते देव मंदिर सोडला. सगळे जेजू फाटल्यान लागला. तुमकां कितें दिसता? ते आता एकदम घाबरतात. कोण? फारिझेव. आणि कोण घाबरतात? हारत पातशाचो लोक घाबरतात. मागीर सादुसिव घाबरतात. आणि सगळो लोक आता जे एका भाशेन पोझिशन आहात ते आता जेजूक एकदम घाबरतात पळोवन, कित्याक सगळो लोक जेजू फाटल्यान येतात. आणि 11वी वड म्हणटा की जेजू आता खंय वता? तो आपली वाट कोत्ता जेरुसलेमाक. कित्याक तो जेरुसलेम लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राजा बेगीनच प्रकाशनी जातली म्हूण ती सजमत आली की आता जेजू जेरुसलेम वता. थिचोर वचोन तो आता राजा जातलो आनी आता आख्या इस्रायली पोरचेक सुटका दितलो. तुम्ही सजमतात? तुम्ही सजमलीन म्हज्या भयणीनो? लोकांची सजमणी चुकेची असली. पळयात म्हज्या भयणीनो, जेजू संवसाराची राजवट किंवा संवसाराचो राजा जावपाक येवंक नासलो. पळय, लोकांचे चिंतप सारखे ना जाल्यार तांची उमेदी कश्यो आसतल्यो? चुकीच्यो. आता समजा हांव जेजू कडेन येता सदांकाळ. आमी शिकलेले हांव. जेन्ना आमी जेजू कडेन येता आनी म्हजी सजमणी चुकलेली आसत जाल्यार हांव देवा कडेन कितें येतलो माग मेळणे करपाक? सायबा म्हाका दी 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 दी. ताणे म्हाका ऑलरेडी दिला. देखून म्हजे मागणे जावन आसा आर्गां, वाकाणणी आनी दिनवासनीचे, कित्याक दिला म्हणून. आता म्हाका जाय गरज ताका सांगपाक वा ताका विचारपाक, सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय? होय की ना? तेच भाशेन हो लोक नको आसलो की जेजू कितें कॉमेस करपाक येयल्लो? तो इग्रोज मात कॉमेस करपाक येयल्लो. आयकतात तुमी म्हज्या भयणीनो? पळय, तो लोक सजमता की जेजू येयला एक राजा जावपाक. तो आता एक पालास बरी व्हडली बांदतलो आनी तिचो आता एक राजवडकी चलयतलो. ह्या रोमा शहराच्या लोकांक भायर मारतलो आनी आता इस्रायली पोरजीची म्हणजे कारभार कॉमेस करतलो. पूण ती नको आसली. जेजू येयल्लो इग्रोजमात कॉमेस करपाक आनी तांकां दाखोवपाक एक दीस तो परतून येतलो. आनी आतां आमचे कुडीन आमकां जी जबाबदारी दिल्या, आमकां जे ताणें कितें म्हणटात ती रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या, जबाबदारी दिल्या, ताजेर आमकां तो प्रश्न विचारतलो. आरे तुमी कितें केलां तें? आयकतात तुमी? हय ब्रदर. येस ब्रदर. जेजू काडला. फुडें वचुया 12वी वडेन. म्हणटच ताणें सांगलें. म्हणटच ही वोपार, भांगरा नाण्याची वोपार जेजून कित्याक दिली? कित्याक त्या लोकांची सजमणी चुकीची आसली म्हणून. आनी ह्या वोपारी वरवीं तो तांकां शिकोवंक सोदतालो ताचें कारण ह्या संवसारान कित्याक ताचें कारण ह्या संवसारान येवपाक. तो ह्या संवसारान येवंक ना एक राजा जावपाक आनी हुकूम चलोवपाक. तो येयल्लो आमच्या काळजाचो राजा जावपाक. तो इग्रोज मात कॉमेस करपाक येयल्लो. तो आमकां सांगूंक येयल्लो की आतां आमी ह्या संवसारान कशे भाशेन आमी जियोंक जाय. कित्याक तो आतां हे फावटी जेन्ना पयले फावटी येयल्लो तो येयल्लो शांतीचो राजा म्हणून. पूण दुसरे फावटी जेन्ना येतलो तो शांतीचो राजा पळय येतलो, तो सुट्टेक येतलो. जोटेक येतलो. प्रेज गॉड. सुट्टेक येतलो. देखून ताणें ही वोपार घातली. देखून आमकां सजमणी जाय. आयज जेजू कितें शिकयता ती ही वोपार कित्याक शिकयली? म्हणटच आमी फुडें वचया 12वी वडेन. आतां तो ही वोपार घालता.
म्हणटूच ताणें सांगलें, कोण एक उंच उंच कोलयेचो मनीस आपणाक राजा करूंक घेवंक परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देशांत गेलो. कोण एक उंच कोलयेचो, सारकें न्ही? सारकें वाचलें न्ही हांवें? वय वय कुळयेचो वय. कुलयेचो उंच कुलयेचो मनीस आपणाक राजा करूंक घेवंक परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देशांत गेलो. तुम्ही जाणो हो एक उंच कुलयेचो मनीस कोण तो जावन आसा जेजू. तो जावन आसा जेजू. आनी जेजू ह्या संवसारान येयलो 2000 वर्सां पयलीं, पूण 2000 वर्सां खुर्सार वचोन मेल्या उपरांत तो मागीर त्या उपरांत खंय गेलो? सुर्गीच्या बाबा कडेन गेलो. वय की ना? आयकतात तुमी? वय वय. Yes, brother. पळय, जेजू जेन्ना पयले फावट येयलो तो हांगा येयलो आनी आमी म्हणटले तो मेलो, ताका पुरलो आनी जालो काबार तो. आतां आमी नोको आतां खंय जेजू आहा, पूण जेजू मरोंक ना. मेलो पूण 3 दिसां उपरांत पुनर जिवन जालो. ताणें शिसांनी ताका पळयलो आनी तेजे उपरांत तो उबारलो. आतां सुर्गीच्या बाबाच्या उजव्या कडेन बसला. ताणें आतां इग्रोज मात सुरवात केल्या, पूण एक दीस तो परतून येतलो. ही वोपार जेजू आमकां शिकोवंक सोदता की आतां जावन आसो काळ जेन्ना तो पयस गेला, म्हणजे तो सुर्गीच्या बाबा कडेन गेला, पूण आतां पळयात आमची जबाबदारी कितें जावन आसा. ओके, आयकात. 13वी वडीन वाचया. आपल्या 10 सेवकांक आपूण हाडून तांकां ताणें 10 भांगरा नाणे वांटून दिले आनी म्हणलें, हांव परतून येसोर हे घेवन वेपार धंदो करात. म्हज्या भयणीनो, कितल्या सेवकांक आपयले? कितल्या सेवकांक आपयले? 10 सेवकांक. 10 सेवकांक आपयले. कितले नाणे असले ताचे कडेन? 10. 10 नाणे असले. एक एकल्याक ताणें कितले दिले? 1 नाणो. आतां आयकात बरे भाशेन. तुम्ही आयतारा दीस मिसाक गेल्ल्या? तुम्ही गेल्ल्यात मिसाक? हांव वचोना ब्रदर. 3 दीस पयलीं आयतार आसलो. हय. कोण तरी आयतारा दीस मिसाक गेला? कोण मिसाक वचोंक ना? हांव वचोना ब्रदर. प्रेज गॉड. वचोना. हय. देवाचें उतर शिवर्तमान कितें आहा तें आयकलां? शिवर्तमान कितें तें आयकलां तुमी त्या दिसा? कोण तरी म्हाका सांगूंक शकता? बरें, कोण मिसाक गेल्लो? कोण मिसाक वचोंक ना? Matthew 25:14-30. जेजू कारगांव. त्या दिसा आयतारा दीस शिवर्तमान आसलें तालेंताची वोपार. वय की ना? तालेंताची वोपार. Yes, brother. थिंचोर त्या राजान वा त्या साहेबान एकल्याक 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 तालेंत दिले आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत दिलो. आनी देवाचें उतर म्हणटा, हांव थिंचोर वचना शिकोवपाक, कित्याक हांव तुमकां सांगूंक सोदतां आयचे वोपारीन त्या वोपारीन कितें सारकें आहा तें. आयताराच्या वोपारीन मातुवाचो 25वो विसर जे भाशेन आमच्या बाय एलिजान सांगलें, थिंचोर त्या साहेबान तालेंताची वोपार आसली. एकल्याक 5 दिले, एकल्याक 2 दिले आनी एकल्याक 1 तालेंत दिलो. आनी तो गेलो. तेजे उपरांत तो परतून येयलो आनी आतां त्या सेवकांचो हिशोब घेवपाक तांकां आपयले. वय की ना? Yes, brother. Similar, same name, brother. आयज आनी ते संडेचे almost same. सिमिलर हा, पूण सिमिलरूय ना. हांव सांगता. म्हणटच 5 तालेंत दिले ताका. ताणें कितले तालेंत केले? 10. आनी 5. आनीक 5 केले. म्हणजे ताणें ताचे कडेन आतां 10 आसले. कोणा कडेन 2 आसले, ताणें कितले केले? आनीक 2 केले. आनीक 2 केले. म्हणजे ताका आतां 4 आसले.
आणि एकल्याक 1 तालेंत दिल्लो ताणें कितें केलें? तेणे ते जमनीत पुरोवन दवरले. पुरून दवरले, जमनीन बुराक केलो आनी ते जमनीन दवरले. आनी होय. जेन्ना तुजो सायब परतून येयलो ताणें इबाड करूंक ना, ताणें इबाड करूंक ना, तो सोरो पिवंक बसोंक ना, ताणें मडको घेवपाक वचोंक ना. ताणें फकत तो तालेन घेतलो, बुराकान घातलो आनी ताजो कसलोच उपयोग करूंक ना. बिश्तो तो दवरलो. आनी आयताराच्या शिवोर्तमान त्या वोपारीन जेन्ना त्या 5 तालेंताच्या मनशान आनीक 5 केले, तेज्या सायबान ताका कितें म्हणलें? तेज्या सायबान ताका म्हणलें, बऱ्या चाकरा, थोड्या वस्तूंनी तूं इतलो विस्वाशी म्हणून हांव तुका आनीक जबाबदारी दिता. होय की ना? अशें म्हणलें की ना? Yes, brother. व्हेरी गुड. दुसऱ्यान 2 तालेंत आसले, ताणें आनीक 2 केले. ताकाय म्हणलें, तूं थोड्या वस्तूंनी विस्वाशी आय म्हणून हांव एकदम खुशाल आहा, हांव तुका आनीक जबाबदारी दिता. पूण ज्या चाकरान थोडे 1 तालेंत आसलो आनी तो बुराकान दवरलो, ताणें इबार करूंक ना, ताणें पोत्तून दिलो, ताका कसलें फर्मण दिलें? ताका कसलें फर्मण दिलें म्हज्या भयणीनो, म्हज्या भाव भयणीनो, ताका कितें फर्मण दिलें? हांव विचारता तुमकां, ज्या चाकरा कडेन 1 तालेंत दिल्लो, ताणें बुराकान घातलो. होय की ना बाय जासिंता? येस. ताणें बुराक करून त्या बुरकान दवरलो. आनी जेन्ना सायब परतून आयलो, ताणें बुरकांतल्यान काडलो आनी तो आपल्या सायबा कडेन गेलो. म्हणे, सायब, हो तुजो नेणो, हो तुजो तालेंत, हांव परतून कोत्ता. ताणें कांय जोडूंक ना, कांयच करूंक ना, इबाडूय करूंक ना. त्या वेळार ताका सायबान कितें म्हणलें? खोटे आनी खोटे आनी आलशा चाकरा. ताका म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुकाय हो 1 तालेंत दिल्लो, बँकीन तरी घालूंक जाय आसलो, तुवें कितें तरी करूंक जाय आसलें. अशें तुवें बिश्तो पिड्यार केलाय म्हणून ताणें कितें केलें? ताणें म्हणलें, तो 1 तालेंत जो आहा तो काड आनी आपल्या सेवकांक, दुसऱ्या सेवकांक सांगलें, हाका घे, बांद आनी उज्यान घाल, सासणाच्या उज्यान घाल. म्हणजे भाव भयणीनो, आयताराच्या दिसा जी वोपार आमी आयकली, जे शुभवर्तमान आमी आयकलें, तातूंत ज्या सेवका कडेन 1 तालेंत आसलो आनी ताणें तो बुराकान घातलो आनी ताणें कसलेंच तो वाडोवंक ना, कसलेंच फळ दिवंक ना, त्या वोपारीन आमी वाचलें की त्या सायबान ताका, सायब कोण तो? देव तो. आनी तो चाकर कोण तो? तो खोटो चाकर. ताणें कसलेंच कांय करूंक ना, बिश्टें बुराकान दवरलें, कांयच देवाची येवजण करूंक ना. जें ताका मेळ्ळें तें पुरून दवरलें. आनी त्या चाकराक, त्या वोपारीन देवान कितें केलें? ताका बांदून घातलो आनी ताका उज्यान घातलो. ज्या जाग्यार थंयसर आपले दांड कडकडून आसतलो. म्हणजे खंयची जावन आसा ही जागा? एमकोणान घातलो. होय की ना? होय ब्रदर. आयचे वोपारीन आयकात, आयच्या वोपारीन सगल्या चाकरांक ताणें 5 आनी 2 आनी 3 आनी 4 अशें दिवंक ना, सगल्यांक 1 दिलें. सगल्यांक 1 नेणो दिलो. पूण म्हज्या भयणीनो आयकात, पयल्या चाकरान एका नाण्याचे 10 नाणे केले. 10 नाणे केले. होय की ना? दुसऱ्यान एका नाण्याचो 5 नाणे केले. पूण ज्या चाकरान 10 नाणे केले, ताका देवान कितें केलें? ताका देवान इनाम दिलो. 10 नोकरांचेर ताका जबाबदारी दिली. हांव कित्याक सांगूंक
कित्याक थंय हांवें तुमकां आयताराची खबर सांगली, आयताराच्या शिवर्तमानाची सांगली, कित्याक हे दोन्ही व्यापारी तेच भाशेन दिसतात पूण ते तेच भाशेन न्हय. कित्याक थंयचो 5, 2 आनी 1 तालेंट दिलो, हांगा सगळ्यांक 1 दिल्लो. पूण एकल्यान एकाचे 10 केले. जितलें ताणें काम केलें, जितलें ताणें वावर केलो, त्या वावरा प्रमाणे ताका फळूय मेळ्ळी. आयकतात तुमी? हय ब्रदर. तो बसून रावंक ना, तो आळशी आसूंक नासलो. ताणें वावर केलो, देवान ताका आपली कृपा दिली, देवान आपलो मोग ओतयलो, देवान ताका पवित्र आत्मो दिलो, देवान ताका आपले सगळे जे टॅलेंट असले सगळे ताका जे असले ते देवान दिले. आनी त्या चाकरान कितें केलें, जें ताका दिल्लें तें वापरलें आनी एकाचो नाणो ताणें 10 नाणे केले. जेन्ना देव येयलो म्हणजे जेजू येयलो या वेळार हांवें तुमकां सांगलें आमी कॉमेस करच्या आदीं, तो एक तो कोण पयलो कोण आसलो तो, ताका कितें म्हणटात आमी, व्हड मातशें कुळयेचो, उंच कुळयेचो मनीस. उंच कुळयेचो मनीस, Yes. तो जावन आसा जेजू. जेजू. जेजू परतून येतकूच त्या चाकराक पळयता की त्या चाकरान जे ताका 1 नाणो दिल्लो ताणें आतां 10 नाणे केल्यात, ताका इनाम मेळटा. तेच भाशेन ज्या चाकराक 1 नाणो मेळ्ळो ताणें तो आतां 5 नाणे करता, ताका 5 नोकराची जबाबदारी दिता. म्हणजे ज्या चाकरान सुबेस वावर केलो, सुबेस ओतमे हाडले, सुबेस काम केलें, ताका फळूय चड मेळ्ळें. कित्याक देवाची कृपा सगळ्यांक एकूच आसली, पूण वावर कोणें केलो चड, ज्या चाकरान 10 नाणे एकाचे नाणे 10 केले. होय की ना? हय. एकल्यान काम केलें पूण ताणें 5 नाणे, पण देवान ताका म्हणलें, अरे ताणें 10 हाडले, तुवें फकत 5 हाडले. ना. तेव्हा ताका अशें म्हणलें ना, ताकाय इनाम दिलो, ताका 5 नोकरांची जबाबदारी दिली. ज्या चाकराक 1 नाणो दिल्लो ताणें कितें केलें, ताणें रुमालान बांदून आपल्या काबडान बरें बालेन दवरलें. हो ताणें बँकेन आपलो लॉकर घेतलो. तुजे कडेन लॉकर आहा? कोणा कडेन बँकेन लॉकर आहा, भांगार बी दवरतात लॉकरान, हांवें आयकलां की असले बँकेन लॉकर म्हणून आसता आनी तिचो लोक आपले कडेन दुडू आसत जाल्यार हांगा घरात दवरीत जाल्यार चोर येतले म्हणून ती लॉकरान घालतात बँकेन. आपले भांगार थिंचोच दवरतात. मागीर जेन्ना काजाराचो दीस येता, डिसेंबराचो वेळ येता, जेन्ना काजाराचे दीस येता, तो कोण काजार जाता जाल्यार, कोण फेस्तां जाता जाल्यार बँकेन वचून तो लॉकर उक्ते करून भांगार घालतात, मागीर काबार जातकच परतून लॉकरान घालतात. कित्याक लॉकरान घालीत जाल्यार समजा 2 किलो भांगार आसत जाल्यार ते मागीर एका वर्सान 2 किलो जाता. सेफ साइड. ते वाडोना, ते फकत सेफ साइड जाता. सारखे म्हणले बायली सेफ उत्ता तिचो, होय की ना? हय. तेच भाशेन या तिसऱ्या चाकरान जाणें कितें केलें, ताका 1 नाणो जो दिल्लो ताणें सेफ साइड करून तो लॉकरान दवरलो. बँकेन दवरूंक ना, आपल्या काबडान खिचत दवरलो, ताका बरो रिमाल बांदलो, ताका बरो तिचो ताचेर वाती घातल्यो आनी स्वता म्हणून लागलो, हे म्हज्या साहेबान दिला म्हाका टॅलेंट, बऱ्यो वाती घाल्यो, बरो धूम घातलो आनी स्वता तिचो पळयता, हे म्हाज्या साहेबान दिला. वेता पडयता, वेता पडयता, स्वता घाल वता पडयता आनी मागीर घरात आनी मागीर बसता. म्हणटा हो टॅलेंट म्हजे कडेन कांय तरी ना जाल्यार 1 टॅलेंट तरी म्हजे कडेन आहा, पूण कांय वाडत करिना, कांय करिना. आनी आयकात म्हजे भयणीनो, म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना हो तिसरो चाकोर जेजू ताका मेळटा, जाणा म्हज्या भयणीनो कितें घडटा. ताका त्या चाकराक तुका दिसता तो ताका एमकडान घालता. आयची वोपार म्हणटा की ताणें कांय रुमालान बांदून दवरला म्हणून ताका एमकडान घालता. एमकडान घालिना. कित्याक जाणाय, आयची वोपार
जावन आसा सगळ्या भावार्थांची वोपार तो पण भावार्थी हा जो 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 दादल्याचे बायलेचे कारण जाला तांकां आता एक जबाबदारी हा देवाचें राज वाडोवपाक. तुम्ही आयकता ना कितें सांगता तें? Amen. आयताराचे वोपारीन ताणें तालेंट दिल्लो कित्याक आनीक वाडोवपाक. आनी ज्या चाकरान कांय काम करूंक ना, आळशी रावलो, ताका सायबान ताका जेजून एमकोणान घालो कित्याक ताणें कांयच काम करूंक ना. पूण आयचे वोपारीन तो त्या चाकराक एमकोणान घालिना, पूण ताजो एक नाणो जो आसलो तो नाणो काडटा आनी कितें करता, पोत्तून घेता. ज्या चाकरान तो नाणो रुमालान बांदून काबडान घातलेलो तो नाणो तो पोत्तून घेता काय कितें करता? तुम्ही वाचला? आम्ही सगळ्यांनी शेवटदमान आयज आयकला, वाचला, आतांच वाचला. तुमच्या फुडें तुमचे कडेन बायबल आसा जाल्यार मातशी वाचात तुमचे भयणीनो. त्या ज्ञानाची कितें केलें सायबान, जेजून कितें केलें? तो ते कडल्यान काढलो बरें काडलो आनी कितें केलें? आपूण घेतलो, पोत्तून घेतलो ना, ते दा कोणाक दा जोडलो तेका दिलो. ज्या चाकरान एकाचो नाणो 10 नाणे केले ताका आनी एक नाणो दिलो. कोणाचो? ज्या चाकराचो जो रुमाल बांदून दवरलेलो ताका आतां 11 तालेंट मेवले, 11 पावंड मेवले, 11 नाणे मेवले. होय की ना? होय ब्रदर. आयकात म्हजे भयणीनो, भाव भयणीनो. जेन्ना ताणें तो नाणो त्या चाकराचो काडून ज्या चाकरा कडेन आतां 10 नाणे आसले ताका दिलो, सगलो लोक म्हणून आलो, सायबा तूं अशें कित्याक कोत्ताय? ताजे कडेन 10 नाणे हा, आतां त्या दुसऱ्या कडेन फकत 5 हा. ताका 5 हा जाल्यार तूं ताका 6 दिनाय जाल्यार ताका 6 दिल्यार बरें जावचें ना? तूं त्या कडेन 10 हा ताचे कडेन आनी चड कित्याक दिताय? हांवें विचारूंक ना? होय. विचारलें की ना? आतां हांव विचारता तुमकां, आयकात हा, आयकात बसपाची. तुम्ही आतां रिक्षान केन्ना गेल्यात? टॅक्सीन केन्ना गेल्यात? होय ब्रदर. हॉटेलान केन्ना गेल्यात? होय. जेन्ना टॅक्सी वालो म्हणटा म्हापशांतल्यान पणजे म्हणटा 300 रुपया, हांव नकळो रेट कितली ती, हांव खूब दीस रिक्षान वचना, ताणें 300 रुपया म्हणल्यार ओके. तो तुका आपले गाडयेर बसोवन, ताकाय जेवण हा, ताकाय फॅमिली हा, तो 300 रुपया म्हणटा. आमी कितें म्हणटा? 300, 200, 150 दिता तुका. तो म्हणटा ना 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 आतां पेट्रोल वाडला आनी पेट्रोलाचे इतले आनी आमी 300 दिता ताका, आमी ताका कमी दिता. पूण 300 दिल्यार वाव 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 करून 300 दिता. 300 वयर ताका आनीक 50 दिता आमी, आनीक सुबेज 50 दिता ताका. टिप्स बार्गेनिंग कोन्न मागीर दिताय टिप्स. 300 म्हणल्यार चड जाले, वय की ना? 300 जे म्हणल्यार चड जाले, आमकां जाय कमी. 300 वयर आमी एक पयसो सुबेज दिता ताका, दिनात न्ही? दिताय ब्रदर, दिताय. बाय एलिजा, तू इतली मोगाळ तूं दिताय. आमी जेन्ना टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणटा 300, आमी म्हणटा अरे चड मागता रे, आनी 300 मागीर चल घे 300, एक पयसो सुबेज दिवचे ना आमी ताका. होय की ना? होय ब्रदर. पळयात, समजा आमी हॉटेलान गेल्या, जेवण केलें जर ते आपले जर हॉटेलान येतात तांकां गायो सोंवचे पडटा, गायो आयको पडटा. अरे कितें रे, कितलो टायम घेताय रे, आनी हें अशें करता, हें जाल्यार कितें हाडलां, हें जाल्यार कितें हाडलें. केलां तें भितर केलां, ते फकत हाडटात आपले, आनी तांकां सगळें आयकोचें पडटा. तेजे उपरांत जेवण जातकच आमी तांकां मातशें बिलाचे वयर मातशें आनी कितें दिता काय? येस ब्रदर, दिताय. येस. आमची टिप्स दिताय ब्रदर. बाय लिजा, तू इतली मोगाळ.
जेजू कार आमचो देव मोगाळ सो आमी दुसऱ्या जेजून म्हणला न्ही जशें हांवें तुमकां केला तशें तुमी दुसऱ्यांक करात. सारखे म्हणटच आमी थंयसर दिता पूण त्या लोकांनी मातशें काम केलां होय की ना. टॅक्सी ड्रायव्हरान रिक्षा ड्रायव्हरान तुका सोडला ताणें जोडल्यात ते पयशे पूण ताजे वयल्यान आमी दिता काय दिता ओ ना दिता. आतां तें जालें मू आतां समजा आमी मडगांवाच्या बाजारान गेले गाडी सोडली थंयसर आनी जेन्ना आमी चलत वेता एक भिकारी आहा थंयसर एक भिकारी आहा आनी तो फकत थंयसर ताका पांय हात हात सगळ्यान तो फकत बोडी घेवन मातशी दाढी व्हडली करून मातसो थंयसर मातशें कितें केस मातशे उबारून हें करून तो थंयसर आपलो भीक मागता कोट्टी घेवन. आतां जेन्ना तुमी पळयतात ताका आनी तो म्हणटा बाय 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 भूक लागल्या तुमी कितें करतल्या. आमी दिताय बायलिजा तूं सांग तूं सांग तूं सांग. आमी दिता दिता. मायसेल्फ हांव दिता ब्रदर ते मागचे न्ही आदी दिता. हांवें तुका सांगलें ती जबाब तीच दिता. बायलिजा त्या भिकाऱ्याक पासून दिता होय की ना. म्हणजे आमची भयण एलिजा देवाहून बरी. तुम्ही आयकोंक ना कितें म्हणलें न्ही. आमची भयण एलिजा देवाहून बरी. ना देवान म्हाका दिला सो हांवें दिवपा जाय न्हू ब्रदर. देवा भाशेनूच. पळय आयचे शेवट मान आयक. तुवें भिकाऱ्याक थंयसर पळयलोय आनी भिकाऱ्यान म्हणलें दी भूक लागल्या तो सोरो येता तो तुजे गुडघे तो सोरो येतलो हांव म्हाका कितें करता तो ताका पांय दिल्यात हात दिल्यात सगळें दिल्यात कारण तो आळशी तो पूण तो थंयसर भीक मागता आनी तुवें ताका भीक दिली. देव कितें म्हणटा देव म्हणटा हांवें तुका हात दिल्यात पांय दिल्यात बरी सावूत दिल्या सगळें दिलां तूं आळशी भाशेन सगळें घट धरलाय भितर सगळें भितर घट धरलाय कांय काम करिनाय आनी तुका जेवण जाय भिकाऱ्या भाशेन जेवण जाय. हांव तुजे कडेन जें दिलां तें हांव काडटलो तुजें तूं भिकारी जावं बी तुजें काडटलो आनी जो कोण काम करता जो कोण वावर करता जो कोण आळशी न्हय हांव ताका दितां कित्याक जें हांव ताका दितां तो वापरतलो आनी म्हज्या राजवटकेन तें वाडत वाडत हाडटलो. हालेलुया. आयकलां तुमी हांव कितें म्हणटा तें. पूण आमी कितें करता आमी आमच्या भावना वयर वेता. आमी आमच्या भावना वयर वेता देखून आयची वपार आमकां शिकयता तुमी भावना वयर वचो नाका. ओ म्हाका चुचुरे दिसले देवाक चुचुरे दिसना. ताका एक नाणो दिल्लो ताणें सोरो पिवंक ना ताणें मडको घेवंक ना ताणें रुमालान बांदून दवरलो. पूण जेन्ना जेजू परतून येयलो आनी पळयलें की ह्या मनशान आळशीपण केलें कांयच वाडत हाडूंक ना इन्क्रीज हाडूंक ना कांयच तरी बरें काम करूंक ना देवाक तें मानवंक ना. देवाक तें मानवंक ना. जाणय म्हज्या भयणी भाव भयणीनो कित्याक मानवंक ना कित्याक तो मनीस आळशी आसलो. आळशी आसलो. देवाक आळशी मनशांक एकदम मानना. आळशी मनशांक तो कसलोच इनाम दिवचो ना. पूण आयची वोपार आमी आयताराची वोपार भाशेन एकूच मानीत जाल्या ज्या चाकरा कडेन एक नाणो दिल्लो आनी ताणें रुमालान बांदून दवरलो जेन्ना जेजू येयलो ताणें पोत्तून दिलो जाल्यार तुमकां कितें दिसता ताजी परिस्थिती कितें जातली. कितें परिस्थिती जातली म्हज्या भाव भयणीन. तो आनीक गरीब जातलो. फकत तितलेंच न्हय ज्या भाशेन आयतारा दीस ज्या वोपारीन ताका एक तालेंत दिलो आनी ताणें कांय करूंक ना ताणें बांदून बुराकान घालून दवरलो
आणि जेन्ना देवान पळयलें की ताणें कांयच ताजो वालोर घेवंक ना, कांयच काम करूंक ना, ताका बांदून एमपणान घातलो. तेच भाशेन जेन्ना देवान तुका आनी म्हाका आपल्या पुताच्या आमोलीक रोगता वरवीं आमकां नितोड केल्यान आनी आतां आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला, ताणें तुका आनी म्हाका जबाबदारी दिल्या आपल्या राजान आपले राज वाडपाक, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक, दुसऱ्यांक देवाचें उतर शिकोवपाक, दुसऱ्यांक पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमची गोवायकी दिवपाक. पूण आमी गोवायकी दिता काय? हांव विचारता. आमी म्हणटा तो ब्रादर विन्सेंट आनी बुधवारी शिकयता, ताका वचोनी पुना वचोनी, मडगांव वचोनी, ताका बॉम्बे वचोनी, ते आपले प्रिचर आहात न्ही तांकांच सांगोनी. आमकां कांय पडोना. आमी फकत आयकतले हांव. आमी म्हणटले आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, आनी जे आमकां मेळटा ते आमी आयकतले. पूण आमी दुसरी आमची खबर आमी कोणाक सांगची ना. आमची गोवायकी कोणाक दिवची ना. एक दीस जेजू तुका आनी म्हाका विचारतलो. हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो, जेजू तुका आनी म्हाका विचारतलो. होय ब्रदर. आनी जेन्ना तो तुका आनी म्हाका विचारतलो, बाबा हांवें म्हज्या पुताक ह्या संवसारान धाडून तुजो जागो घेतलो खुर्सार, ताणें तुजें मरण मेलो, हांवें तेज्या उपरांत तुवें तें मानलें म्हणून तुका हांवें म्हजो पवित्र आत्मो दिलो, आनी पवित्र आत्मो मेळ्ळ्या उपरांत तुवें कितें केलें? आळशी जालोय? आळशी जालोय की ना? तुवें Yes, brother. वचोन दुसऱ्यांक बरी खबर दिली की ना? म्हज्या राजान दुसऱ्यांक आमंत्रण दिलें की ना? आनी आमी हें करिना जाल्यार म्हज्या भाव भयणीनो, जेजूचें आमोलीक रोगत आयज आमी जे कांतार तुमी घातलेलें आमी आयकलां, कसलें कांतार तें पयलें कांतार कसलें आसलें? जेजूचें रोगत. होय की ना? हय, जेजूचें रोगत ब्रदर. जेजूचें रोगत. मोड नितळ कोता. प्रेज गॉड. जेजूचें रोगत एका जानवराचें कसलें मनशाचें रोगत न्ही. जेजूचें रोगत, देवाच्या पुताचें रोगत. ते जेजून आपलें रोगत वाडयलें आनी ताणें आपलें रोगत वारून तुका आनी म्हाका देवाची भुरगीं केलीं. आनी जेन्ना आमी देवाची भुरगीं जालीं, देवान आपलो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका दिलो. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान वचून आतां देवाचें उतर परगट करूंक जाता. आमच्यान दुसऱ्यांक जेजूच्या राजान आमंत्रण दिवंक जाता. देवाचें राज वाडपाक आमच्यान वावर करूंक जाता. पूण आमी हें करता काय? Amen. Yes, brother. एक दीस येतलो, जेजू पोत्तून येतलो, आनी तेन्ना तुका आनी म्हाका विचारतलो, हांवें तुका एक नाणो दिल्लो, हांवें तुका 2 नाणे दिल्ले तुज्या कापस्तादा प्रमाणे. आमकां कापस्ताद आहा, वय की ना? एक एकल्याक कापस्ताद आहा. जे म्हाका करूंक जाता तें तुमच्यान करूंक जायना, जे तुमच्यान करूंक जाता म्हाज्यान करूंक जायना. म्हणजे आमकां एक एकल्या देवान कापस्ताद दिल्या, केपेबिलिटी दिल्या, आनी त्या कापस्तादा प्रमाणे ताणें आमकां ते नाणे दिल्या. आनी त्या कापस्तादान आनी नाण्या वरवीं आनी त्या कुरपे वरवीं आतां आमच्यान त्या देवाचे कुरपीन जे आमकां दिलां आमच्यान वाडोवंक जाता, वय की ना? पूण आमी कितें करता? तो नाणो जो दिला तो आमी मालान बांदून तो आमी काबाडान दवरला, हो जमनीन बुराक करून दवरला, हो आमी तो वापरता. एक दीस आमकां ताजो हिशोब दिवचोच पडटा. सगळ्यांक दिवचो पडटलो. तुमी समज जाल्यार अरे बाबा हो हिशोब म्हाका दिवचो पडचो, कित्याक म्हाका पडटलो? हांव प्रिचर न्हय. हांव गेल्लो इगर्जेक, हांव आयताराचे मीस चुकोवंक ना, हांव सद्दां मिसाक वेतालो, हांव सद्दां बायबल वाचतालो, हांव म्हजो तेर्स करतालो. आनी आतां आमच्या गोंयच्या साहेबाचे नोमेना कॉमेज जातले. 3 तारखेर फावटी फेस्त आयतारा दीस म्हणून आतां 4 तारखेर. एक दीस सुबेज नोमेन करतलो. हांवें सगळीं नोमेना केल्यात.
खंय केला आनी आमी सजमत हांव की आमी धर्म केलो म्हणून देवाक ते मानले म्हणून तुज्या भाव भयणीनो जे आमकां दिल्लें देवान ते आमी आळशी जावन आसतना वावर करून आमी आमचे घरा सोडून आमचो इंग्लिशीन म्हणटात लिव्हिंग अ कम्फर्ट झोन आमचे भाशेन कितें म्हणटात लिव्हिंग अ कम्फर्ट झोन म्हणजे आमचे बरी सावड आमकां बरी सुसेगाद आमी सुसेगाद आमच्या गोंयांत कितें म्हणटात सुसेगाद देखून गोंयकारांक सदांच म्हणटात सुसेगाद गोंयकार म्हणटच आमी आतां सुसेगाद जाल्या काय आमी बरी बसल्या बरी आयकता बरें दिसलें मीस आयकलें बरे भाशेन आमी टेर्स केलो बरो टीव्ही प्रोग्राम पळयलो बरो रितीर आमी युट्यूबाचेर पळयलो बरो भाशेन आमी ते टीव्हीचेर आमी ते पाद्री आमचो फादर मायकल फादर आदार टू फादर इगो सगळे आपले प्रिचिंग करता ते आनी ब्लेसड सॅक्रेमेंट आमी दिमी घातली मागणे केले आतां बरें दिसलें मागीर बरें जेवण खालें मागीर आमी म्हणलें सायबा बरो दीस दिला म्हाका बरी न्हिदोन आनी एक दीस काडलो हे आमी केल्या जाल्यार आनी आमी गोवायकी दिवंक ना जाल्यार आमी आमच्या कम्फर्ट झोनान आमी सुसेगाद जे जिवितांत सुटोन आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक ना जाल्यार देवाच्या राज्यान आमी दुसऱ्यांक हाडूंक ना जाल्यार तुमकां दिसता एक दीस जेन्ना आमी जेजू फुड्यान आसतले हांव आनी तो आमकां म्हणटलो हांवें तुमकां एक नाणो दिल्लो तुका हांवें 2 नाणे दिल्ले तुज्या कापोस्ता प्रमाणे तुवें कितें केलें तुवें म्हाका नाणो दिल्लो सायबा ना नाणो दिवंक ना रे नाणो ते बोपारीन सांगलें हांवें तुका कुरपा दिल्ली म्हजी तुका म्हजो पवित्र आत्मो दिल्लो तुवें कितें केल्लें पवित्र आत्मो दिल्लो सायबा हांव कितें केलो तो ब्रदर विन्सेंट शिकयतालो तो दुसरो ब्रदर आहलो तो आनी पानिनोन बिनून आनी सगळे कडेन वचून तिचो देवाचें उतर आयकल्लें बरें हा आयकल्लें तेजे उपरांत तुमी उतर आयकल्या उपरांत मागीर तुमी कितें केलें आयकलें देवाचें उतर तितून आमी इगोर्जेक वचोन ते पाद्री शर्मा दिल्लो आयकल्लो शर्मा बरें तेजे उपरांत आयकलां मागीर कितें केलें आयकलें म्हज्या भाव भयणीनो हांव विचारता तुमकां आयकात बरे भाशेन समजा ह्या वेळार जेन्ना आमी ह्या बायबल क्लासीन आहा तुमकां कोणें फोन केलो तुमचे कडेन सगळे कडेन मोबायल आहा की ना फोन आहा घरा की ना हय आहे ब्रदर व्हेरी गुड समजा तुमकां एक मेसेज येयली आमच्या प्रायम मिनिस्टर मोदीन सांगला आमकां की आयज 12 पर्यंत ज्या लोकां कडेन दुडू आहात 10 रुपया आहात 50 आहात 20 रुपया आहात 100 आहात ते सगळे दुडू काढात आणि बँकेन वचात कित्याक आयज राती तुमकां सगळ्यांक नोटी नव्यो मेळटल्यो आणि तुम्ही आयज 12 पर्यंत त्यो पोन्न्यो नोटी तुमचे कडेन ज्यो आहात ते आमी तुमी बदल ना जाल्यार ज्यो नोटी तुमचे कडेन आहात ते फकत भोजेकारांक पासून बालोर आसतना भोजे घालपाक आणि ही खबर तुमकां मेळत जाल्यार तुमी ही खबर तुमकां मेळत जाल्यार की 12 पर्यंत तुमी करूंक जाय तुमी कितें करतले ही खबर मेळ्ळ्या उपरांत आतां 9 पासून जावंक ना 3 वरां तरी आहात 12 पर्यंत आयज सगळे बँकी उक्ती आहात पूण 12 जाल्या उपरांत 1 सेकंड 12 जाल्या उपरांत तुमी ते दुडू बदली ना जाल्यार त्या तुमच्या दुडवांचो वालोर आसचो ते जेकार पासून घेवचे ना ते उजो घालून घालचो पडटलो ही खबर तुमी आयकत जाल्यार तुमी कितें करतले फातिमा तू कितें करतली तुमी कितें करतले हांव विचारता तुमकां एक एकल्यानी म्हाका जबाब दिया फातिमा व्हॉट वील यू डू हांव जाणो फातिमा कितें करतले म्हणटले बाबा म्हजे कडेन पळय दुडूच ना ते म्हाका तूं आनी कितें विचारताय म्हजे सगळे दुडू बँकेन दवरले ते तिचो ते नोय करतले म्हजे कडेन दुडू कांयच ना आमची बाय जसिंता कितें म्हणटली एवरीथिंग कॅश ट्रान्झॅक्शन म्हजे कडेन हा बाय जसिंता हांव लिबर्टी घेता तुजे 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 वयर उलोवपाक हांव कितें म्हणटा तुजे कडेन आसत जाल्यार दुडू आसत जाल्यार सुमार तुजे कडेन 5000 आहा 5000 तुज्या कश्टाचे
जे सगळे स्टिचिंग बिचिंग करून तुका आता आयजूच येयल्या बरी ऑर्डर मेळली एडवान्स मेळले तुका पूण ते कोण नोटी आणि तुका ही मेसेज मेळली तू कितें करतली हांव चिंतली आता कितें करूंक जाय म्हणून. चिंतली हॉस्पिटल ना हांव विचारता तू चिंतली ओ तू आता थाराव घेतली आतां ही नोटीस 12 पर्यंत तू आता पुण्यान आय पुण्यान सगळे बँकी आता उक्ती आहात ताणें सांगला 12 पर्यंत आनी तुका बरी लायन लागला तू लायनीन घुसतली होय की ना होय घुसतली होय ते पण सारखे ब्रदर पण आम्ही देवाच्या उतरान आसान तर आम्ही देवाच्या उतराचो ना 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 देवाच्या उतरान गोरी हात बायच्या सिंता कितें म्हणटा as humans we will run to the bank. एस ह्युमन्स न्हय एस ह्युमन सोड ताणे मेसेज धाडल्या की आज 12 पर्यंत तुम्ही ते नोट बदली ना जाल्यार ताका वालोर आसचो ना तू आता फाल्यां सकाळी पर्यंत रावतली म्हणे आता हो ब्रदर शिकयता आम्ही बायबल करच्या मागीर फाल्यां सकाळी चिंतया फाल्यां सकाळी तुझ्या 5,000 रुपयांक कसलोच वालोर ना तू रावतली फाल्यां सकाळी पर्यंत तू आयजूच वेतली बँकेन आयजूच ब्रदर तू चिंची ना कितें करपाच्या तू बँकेन वेतली आयजूच वेतली होय की ना होय ब्रदर तू जाणय आज 12 पर्यंत वेची नाही जाल्यार त्या तुझ्या 5,000 हांवें फकत 5,000 म्हणले हांव नको तुजे कडेन 50 आसत जाल्यार हांव नको ते कितें आसा ते ब्रदर वॉट एवर आय हॅव कितले आसूं 1 आसूं 2 आसूं 5 आसूं 7 आसूं हांव कितें म्हणटा ते तुज्या पोस्टाचे दुडू होय की ना होय आणि आज 12 पर्यंत तू वचोन ते दुडू तू बदलतली आणि तुका नवे दुडू मेळतले नव्यो नोटी मेळतल्यो आणि तू तुझ्या दुडवांचो वालोर तुका मेळटलो होय तेच भाशेन जेजू आयज आमकां शिवर्तमान म्हणटा हांवें तुका म्हजो पवित्र आत्मो दिला हांवें तुका म्हजें उतर दिलां हांवें तुका म्हजी कृपा दिल्या आणि हांव आतां तुका सांगता वच आणि ते उतर परगट कर वच म्हणल्यार आतां न्ही 12 पर्यंत न्हय आज न्हय आयज ना तर फाल्यां ना तर परवा थोडी वच आणि या घरा वच या कडे वच त्या फॅमिली मेंबरा कडे वच त्या शेजाऱ्या कडे वच त्या इगोर्जे कडे वच त्या तिजर वच आणि तो सांगता तू वच आणि तिचो तुझी भलायकी दी Amen. Amen. Thank you, Jesus. जे पवित्र आत्मा सांगता ते आम्ही करतले काय दुडू बदलपाक आयज आमचे दुडू आमचो वालोर वेतलो आयजूच वेतले हांव पूण जेन्ना पवित्र आत्मा म्हाका सांगता हांव आयकतली काय हांव तुजी खबर म्हणना बायच्या सिंता वायट धर नाका एक उदाहरण दिलां हांव तुकाच म्हणना हांव कोणाकूय म्हणटा जेन्ना म्हाका पवित्र आत्मा सांगता कितें सांगता खरेपणी म्हजें तारण जालां देवान आपली म्हाका पवित्र आत्मा दिला तो म्हजे कडेन उलयता तो म्हाका कितें सांगता आनी हांव तें उतर सांगता तें हांव करता काय फकत जेन्ना दुडवाचें कितें कॉमेंट्स जायत जाल्यार दुडवाची खबर जाय जाल्यार तें हांव पयलें करता पूण जो पवित्र आत्मा सांगता तें हांव करिना हांव म्हणटा फाल्यां ना तर परवा ना तर फुडल्या म्हयन्यान फुडल्या वर्सान ना तो रिटायर जातकूच पूण हांव जाणो की रिटायर जावचे पयलीं फुडल्या वर्सा अजून जिवो आसतलो केन्ना करूंक जाय केन्ना हांवें करूंक जाय आतां आयजूच न्हय आतां ह्या वेळार जेन्ना पवित्र आत्मा सांगता कर आतांच हांवें करूंक जाय पूण हांव कोत्ता काय हांव कोत्ता जे पवित्र आत्मा सांगता हांव कोत्ता कित्याक देवान म्हाका एक जबाबदारी दिल्या पूण आमी कितें करता भाव भयणीनो हांव तुमची खबर म्हणना तुमी आयज देवाचें उतर आयकोंक येयल्यात जनरली लोक कितें करता जे देव सांगता ते आमी म्हणटा फाल्यां करतले हांव फुडल्या सुमारान करतले हांव आमी रिटायर जातकच करतले हांव आमी शामाय जातकच आमी करतले हांव आनी कितलीं जाणां फाल्यां ना तर परवा आनी तेरवा आनी फुडल्या म्हयन्यान परत अशें धुकलून फुडें दवरलां आनी एक दीस तो दिसूय येना
आणि जे आमकां पवित्रांतल्यान सांगलां करपाक ते आमी करूंक पावोंक ना. आनी एक दीस जेजू फुडल्यान आमकां उबें रावचें पडटलें आनी त्या वेळार आमी जबाब कसलो दितले हो आमी? कसलो जबाब दितले? की आमी ह्या संवसारांत खूब बिजी आसले म्हणून आमकां खूब काम आसलें. भुरग्यांचें, गोरकाराचें, हातचें, ताजें, बाजारांत वचपाचें, रांदपाचें, आतां नातालांची परब आसा, पेंटींग करपाचें, तितून शिमीट मारपाची, तें आनी तें टॅप लूज जाला, हें तें करपाचें, तिचर आनी कितें नेवऱ्यो करपाच्यो, आनी तिचर एक ऑर्डर घेवपाची, आनी ते केक करपाचो, आनी तो कुसमार करपाचो. सगल्यो वस्तू आमकां आमच्या जिवितांत येतल्यो करपाक. पूण जे जेजून आमकां सांगलां तें आमी करतले काय? आनी म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना त्या साहेबान सांगलें ज्या दादल्यान वा ज्या चाकरान तो एक नाणो रुमालान बांदून दवरलो आनी तो काडलो आनी तो त्या त्या 10 नाण्यांत तेचे कडेन 10 नाणे आसले, एकान 10 केल्ले ते ताका दिलो. कित्याक गाय दिलो ताका? तुमकां कितें दिसता? ताका दिलो जाणा कित्याक? कित्याक तो चाकर एकदम विश्वासी आसलो. तो विश्वासी आसलो. ताका एक नाणो दिल्लो, सगळ्यांक नाणे दिल्ले. तो चाकर विश्वासी आसलो. म्हणटच त्या साहेबान सगळ्यांक एक नाणो दिल्लो कित्याक? बिश्तो रुमालान बांदून दवरपाक वा तिचो हें करपाक, कोनशान घालून दवरपाक वा बुराकान घालून दवरपाक. ताणें दिल्लो कित्याक? ताका जाल्लें तो एक नाणो वाडोवपाक. तेच भाशेन देवान तुका तालेंत दिला, देवान तुका नाणो दिला, देवान तुका कुरपा दिल्या, देवान तुका आपलो पवित्र आत्मो दिला, तुका आनी म्हाका दिला. आनी एक दीस येतलो जेन्ना आमी जेजू फुड्यान आसतले, हांव जेजू तुका आनी म्हाका विचारतलो, हांवें तुका म्हज्या पुताच्या रोगता वरवीं तुका नितोळ केलो, तुका हांवें म्हजो पवित्र आत्मो दिलो, तुका हांवें म्हजें उतर दिलें, तुका हांवें शिकयलो, तुका सगळे हे प्रिचर तुका उतर शिकयले, तुवें कितें केलें? ना सायबा, हांव एकदम विश्वासी आसलो. जेन्ना बुधवाराचो दीस येतालो, सगलो लोक जर 30-35 लोक येतालो, ताजे भाशेन रावना. हांव येयलो बुधवारा दीस. पळय की ना? हांव विचारता, बुधवार दीस हांव येयलो, हांवें उतर आयकलें, बरें उतर आयकलें, मात तेजे उपरांत तुवें कितें केलें? ना हांवें उतर आयकलें न्ही. तुवें सांगलें न्ही वच म्हणून बुधवार दीस आयकोपाक, तो ब्रादर सांगतालो मातशें कितें काणयो बिणयो सांगून म्हाजो 1-2 वरां गेलीं आमची. मागीर कातार केलें, थोडी गोवायकी आसली, हें जालें. तेजे उपरांत ताणें कितें सांगलेलें तें, हांवें सांगलेलें तें तुमकां, की हांवें तुमकां पवित्र आत्मो दिला, हांवें तुका जबाबदारी दिल्या, तें तुवें केलें काय? सायबा, पूण हांवें कितें वायट केलां? हांवें कांय वायट करूंक ना, हांव मोडको खावंक ना, हांव सोरो पिवंक ना, हांव कोणाच्या घरा वचोन कोणाक नागोवंक ना. हांवें जें काम केलें. पूण हांवें तुका सांगलेलें कितें करपाक तें केलें? सायबा, तुवें कितें सांगलेलें? हांवें खूब काम आसलें. म्हाका रांदपाचें आसलें, घरकाराचें आसलें, पेंटींग आसलें, भुरग्यांचें आसलें, शेजाऱ्याचे कोणी काणयो आयकपाक म्हाका पडटालें सगलें. हें सगलें हांवें केलें. अरे बाबा, तें सगलें केलें, पूण हांवें कितें सांगलें तें केलें काय? ना सायबा, वेळ नासलो म्हाका. म्हणटा त्या वेळार आमी कितें सांगतले? वेळ नासलो जाल्यार ताका वेळ आसतलो तुजे बरोबर रावपाक आख्या सासणाच्या वेवस्थान स्वर्गार. हांव विचारतां, आमी ताका अडकूंक ना, ताजें उतर फकत आयकलें एका कानान, दुसऱ्या कानान सोडलें. पूण आमी खरेपणी आयकलें जाल्यार तें उतर आमी पाळलें काय? हांव विचारतां म्हज्या भावाक, आमी उतर पाळलें काय? Did I do the word or did I only hear the word? Did I listen? हांवें आयकलें आनी तें उतर पाळलें काय?
तेन्नाच की पाळले जाल्यार एक दीस हांव सासणाचें सूख भोगूंक पावतलो. हे एकदम सॅड की एक दीस हांव सासणाचें सुगूंक पावतलो. आनी हांवें फकत उतर आयकलें, खूब आयकलें, पूण हांवें तें उतर पाळूंक ना जाल्यार हांवें तें रुमालान बांदून दवरून तें बरें कोनशाक दवरलें, काबडान दवरलें, लॉकरान घातलें, पूण ताचें कांय इन्क्रीज हाडूंक ना, म्हणजे वाडोवन हाडूंक ना, दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान हाडूंक ना. कित्याक आमची सजमणी कितें, हें काम आमचें न्हय, हें काम कोणाचें? ब्रदर विन्संटाचें, त्या पाद्रींचें, माद्रींचें, बिस्पाचें, पांच साहेबाचें, हे सगल्या मोडबाशांचें, आमचें न्हय. पण खरें म्हणल्यार म्हज्या भाव भयणीनो, कोण भावार्थी जाल्या, कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता जाल्यार ताका देव कोण कितें दिता? जो कोण भावार्थी जेजूचो, देव ताका कितें दिता? एक फावटी तुवें जेजूचेर भावार्थ दवरलो जाल्यार जेजू तुका आनी म्हाका कितें दिता? पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा दिता. Praise God. आनी पवित्र आत्मा दिला जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा, पवित्र आत्म्याच्या आदारान वसात आख्या संवसारात आनी म्हजे गोवायकी जाय. पवित्र आत्मा तो आमकां दिना, तो आमी घरा बसून दवरपाक कोनशान एका रुमालान बांदून घोट धरून दिता आमकां पवित्र आत्मा. त्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमी हांव म्हणना सगल्यांनी वचोंक जाय, इगर्जेन सगल्यांनी ट्रॅव्हल करूंक जाय, म्हजे भाशेन पुना, बॉम्बे, मडगांव, हाचेर ताचेर, हांव तें म्हणना. आमच्या सगल्यांनी आमची गोवायकी दिवंक जाता. हय. सगल्यांनी आमच्यान गोवायकी दिवंक जाता की देव आमच्या जिवितान कितें करता तें. हय. ही आमची गोवायकी आमच्यान आमच्या फामिलीक, आमच्या फ्रेंडांक, आमच्या आमिगांक, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमच्या सब्जीवाल्यांक, आमच्या चायवाल्यांक सगल्यांक दिवंक जाता. दीत जाता. Yes, brother. पदेर Yes. जो येता तो आमच्या पॉयंट करून आमच्या गोंया सकाळीं येता आनी सांजचोय येता. पॉयंट ताका दिवंक जाता. सगल्यांक दिवंक जाता. पूण म्हाका भिरांत हा जाल्यार नाका रे, ती म्हणटली जेजू कित्याक दिताय, म्हाका कित्याक त्रासान पडपाक जाय. नाका, पवित्र आत्मा सांगता ताका दी, तुजी गोवायकी. ना सायबा, ते आनी कितें कोण येतलो म्हणजे म्हाका सांगपाक आनी म्हणजे तूं आनी ताका क्रिस्तांव करूंक सोदताय हें तें, म्हाका नाका, म्हाका कोणाची कडकड नाका, हांव ओग्गी रावपाचें. आनी इगर्जेन येतच मागीर आमी सगळीं एकठांय प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हें करता आमी तीन मासनी. कित्याक आमी इगर्जेन ना. जेन्ना आमी भायर वता जेजूची खबर म्हणल्यार नाका कडकड नाका आमकां नाका. ताचे नेवऱ्यो, तांच्या गणपतीक नेवऱ्यो, दिवाळीक नेवऱ्यो आनी फोव खावपाक जाय जाल्यार ते आमच्यान खावंक जाता, पूण ताका आमची गोवायकी दिवपाक नाका आमकां. फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी पवित्र आत्म्या उदेशी जे आमच्या मनशाक शक्तीन, मनशापणाच्या शक्तीन, थ्रू आवर ह्युमन स्ट्रेंथ जे आमकां जायना ते फकत पवित्र आत्म्या उदेशी जातले. पवित्र आत्म्या उदेशी जाता. आमकां घोटाय मेळटा, जाणबाय मेळटा पवित्र आत्म्याची. जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां सांगता, आमकां त्रासान घालपाक तो आमकां सांगिना. ना. प्रेज गॉड. फकत देवाचें उतर, देवाचें राज वाडपाक, आमी देवाचें राज फुडें व्हरपाक, दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान हाडपाक तो आमकां सांगता. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याची उतरां आयकता तेन्ना म्हज्या भाव भयणीनो, खरेपणी जे आमकां कृपा दिल्या, जे आमकां ते नाणो दिला, जे आमकां पावंड दिला, जे आमकां तालेंट दिला, तो आमी उजार करता, तो वापरता आनी दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिता. तेन्नाच की आमी एक दीस स्वर्गीच्या राज्यान सासणाचें सूख भोगूंक, आमकां फकत सासणें सूख न्हय पूण इनाम मेळटलो आमकां जेजू कडसून, आनी आमी जेजू बरोबर सासणाचें भोगूंक पावतले. तर आयज भाव भयणीनो, ह्या ओपारी वरवीं हांवें तुमकां सांगलें हे 3-4 बुधवारां म्हणटलो, आमी जेन्ना मागणी करता आमी देवाक म्हणटा बाबा दी, हें दी, हें दी, हें आमी सोडया. फकत आर्गां वाकाणलें न्हय, कित्याक हांवें तुमकां सगळें दिलां. आयज तर आमी ताका विचारूया, सायबा हांवें तुका कितें केल्लें जाय,
ताणें म्हाका सगळें दिलां, ताजो पवित्र आत्मो दिला, ताणें कृपा दिल्या. ताची कृपे, ताची शक्ती, ताचे प्रिचिंग जाणवाय जेन्ना तू हे देवा उतराची थंयसर वचोन आतां आमी ताका ताचे राज फुडें सरपाक वावरुया. दुसऱ्यान देवाच्या राज्यान देवाचे जेजूची बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करूया. आमेन. Amen. Praise God. जेजू कार्य, जेजू कार्य. जेजू कार्य. Thank you, brother, for this sharing. Praise God. जेजू कार्य. आणि ब्रदर तुवें ते कंपॅरिजन केलें न्हू ते संडे गॉस्पलाच्या नायचे. हांव सदां चिंतलें की ते दोगांचे मदें तीन दोनी सिमिलर म्हण बट आज तुवें सारकें बरें को एक्सप्लेन केलें आनी दाखयलें द डिफरन्स ते हितून आमगे एबिलिटी आसता एक लागी एक भाशी म्हणजे देव एकल्या म्हणजे तुगे एज एबिलिटी पोरमोन तुका तें मेळटा बट आयज ते की सगळे एक भाशेचो दिला. प्रेज गॉड दॅट रियली लायक praise God, that really spoke to me, that it is the same with everyone. Like the Holy Spirit is the same, the grace, the mercy of God is the same, the light is the same, everything, the faith is the same, but it's all ताणें सगळ्यांक आमकां जेजू वरवीं ताणें आमकां आपली कृपा दिल्या, पवित्र आत्मो दिला, आपली मोग दिला, जाणवाय दिल्या. आमी आतां देवाक जबाबदारी जाता. Praise God. Yes. आनी आमकां देवाच्या राज्यान फळ दिवचेच पडटा. वाडोवपाक आमकां ही जबाबदारी आसता. कित्याक एक दीस आमकां देव आमकां प्रश्न विचारतलो, तेन्ना आमी कसो जबाब दितले. आयज आमकां ही सोजमणी मेळ्ळ्या म्हणून आयज आमी मागण्यांनी आमी देवा कडेन पवित्र आत्मा कडेन मागुया. सायबा, हांवें तुका कितें केल्लें काय, हांवें तुजी येवजण कशे भाशेन करूंक जाय हें आमी मागणें करुया. आनी देवान आमकां दिला म्हणून फकत आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवन ते आमी अणभवया. एक सैतीवन जिवीत एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक आमी आयजतान तयारी करुया. आमेन. Amen. Praise God. Amen. 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 Praise God. कोणाकू कितें हा विचारपा ब्रदरा? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके, क्लोज करूया न्हू. प्रेज गॉड. ओके, Closing prayer. ओके. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. Amen. बाबा तू सगळोच मोगाळ आनी दयाल. बाबा तुका आर्गां आयचे दिसा पासत हे आयचे शिकोवणे पासत ह्या ओत्मीक जेवणा पासत तुका आर्गां मोहिमा आनी दिनवास. बाबा तू तुज्या उतराक सदांच विस्वाशी. Yes, my Lord. थँक यू लॉर्ड. बाबा तुवें आमकां आदी फुडेंच आमकां सगळ्या बेसांनी भरल्यांत. बाबा तुजी येवजण आमचे सवें घडून येवंक पवित्र आत्म्या आमकां आदार कर. आयज भाव विन्संटान पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकां भांगरा नाण्याची वोपार शिकयली. कोण एक उंच कुळयेचो मनशान आपल्या दास सेवकांक एक भाशेन नाणो दिल्लो, पूण एका नाण्याचो एकल्यान 10 केले, एकल्यान 5 केले आनी तांकां ताच्या वावरा पोरमोणे इनाम मेळटा, इनाम दिलो. प्रेज गॉड. बाबा तुवें आमकां सगळ्यांक पवित्र आत्मो दिला, तुजी कृपा दिल्या, तुजी जाणवाय दिल्या, तुजी काकलूत दिल्या. बाबा पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुझे राज वाडोवंक आमकां आदार कर. आमची गोवायकी सगळ्यांक दिवंक आमकां आदार कर. पवित्र आत्म्या तुज्या आदाराची आमकां गरज. देवाचें उतर आयकून आनी तें दिसा दिसपोटी पाळूंक आमकां आदार कर. हे मागणें आमी कोता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान.